वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड. आमी देवाची भुरगीं, देवाचे पूत आनी देवाच्यो धुवो. हे आमी विसरूंक नजो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक शब्द बायला गांवांत आसा, आमच्या बायल्या संवसारांत आसा. खंयचो शब्द बारीक कोंकणीन बारीक गाजोन आसा खंय बायल्यान. खंयचो शब्द तुमी सड्ड आयकतात ह्या दिसांनी? काले भायर भायर काले आयकता? अस्मिताय म्हणून आयकता पळय गी. अस्मिताय. खंयची अस्मिताय? जाता खंडीत जाता. आनी हेंच उतर न्हय गी शिसांनी तांणी बरें केलें. मागीर सांत भक्तांनी म्हळ्यार हांवें म्हणलें आमच्या इगर्ज मातेच्या चरित्रेन कॅथोलीक पवित्र सभेच्या 450+ केसीस आसात. कितले कोत्ताय? 450च्याकय चड केसीस आसात खंय मेल्ल्यांक जिवंत केल्ल्यो केस. बायबलान कितल्यो आसात? कोणी सांगा बायबलान कितल्यो आसात मेल्ल्यांक जिवंत केल्ल्यो केस? जेजून 3 मात. सगळें देवाचें देणें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सगळें बदलचें जाल्यार चिंता बदलचें. यू हॅव टू चेंज युअर थिंकींग. देखून थंयसर कालें बरयलां पळया फिलिपिकरांचें पत्र वचोर 2:25 वोल्टान मुखार तुमी वाचल्यार बरें उतरां. बरें उतर कालें बरयलां. हांव चिंतलो म्हाका हे म्हज्या जिवितान येद्दोळ मसर म्हाका गोतून नातलें. कोणें सांगूंक ना. पूण ह्या दिसांनी हांव तुमकां मस्त गूट सांगूंक आयलां. देव प्रेरीत केल्यार चक्कट तुमी समजोन येतल्यात आनी ही समजोन एक काण घेवन तुमी जियोंक वयतल्या. आनी जियेत आसतना देव ही वील डेमॉन्स्ट्रेट. समर्थ आनी सावलाम. हरसिल्लो जावं देव आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्तसो बाप. क्रिस्तसो आमकां आसा त्या एक कोडान सर्गीची सगळ्यात मी कितें आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत. ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कथावीन जावच्या संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्त थंय ताणें आमकां विंचल्यान. आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्त थंय आपणाची भुरगीं जायशीं पयलेंच नेमल्यांत. ताची खुशी आनी अपेक्षा तशी आसली. आपल्या मोगाच्या पुता थंय ताणें आमकां लाभाशें केल्ल्या कृपे देण्याचे महिमेक स्तुती जावची म्हूण ताचें येवचें. क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमकां पातकाचे बोक्साने मेळ्ळां. आमकां सडवून लाभल्या. ह्या इतल्या उदंड मापान आमचे वयर वतल्या ती कृपा कितली वर्ती म्हणून हांव सांगूं. Praise the Lord. Hallelujah. 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 कोणाचे हात वयर नात घाल हे सकयल. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. अर्गां जेसू होगळाब जेसू. अर्गां बापा होगळाब बापा महिमा बापा स्तुती बापा आता आनी सदां सर्वदा. अर्गां पवित्र आत्म्या होगळा पवित्र आत्म्या. हालेलुया. 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 तळयो बिडून देवाक अर्गां दिया. शरान शरान बावळतान आनी की घट्ट इतलो लोक आमी आसा. सगळे आमी देवाची भुरगीं ताची परजा कितलो बरो देव आमचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बसचें आमच्या जाग्यांनी. मुगाळ भवन आनी भयणी आज आमकां एक विशेश दीस. कित्याक विशेश दीस आज? सांतां भक्तांची परब. कोण सांत? कोण? आमी जिंचे सर्गाक गेल्ले मात्र सांत म्हणून. कोण सांत? तूं आनी हांव. एवरीवन सगळ्यांक देवान टू बी कॉल्ड टू बी सेंट्स. आमकां सांत जावचे आपोवणें आसा. बायबलांत सेंट्स म्हणून सांत म्हणून कितले बड्यो शब्द वापरला. हांवें इल्लोसो इल्लें स्टडी करतना कळ्ळें 67 टायम्स. 67 फावटी सांत म्हणून सांत पावल ताच्या पत्रांनी बरयता वी आर ऑल कॉल्ड टू बी सेंट्स. सांत. सांतां भक्तांची परब म्हळ्यार देवा थंय खंडीत महिमेंत ते जे आसात
ते पूण आमकांय एक दीस थंय वचोंक आसा आनी हो आमचो भावार्थ हो आमचो बरोवचो देखून तुमचे मुखार आज ही विशय आमी नियाळ्या पूण हो विशय नियाळतना हांवें सुरू करीचे आमच्या जेजू थावन की जेजूनी हें सगळें आमकां दिलां जोड दिलां कितलो बरो देव आमचो देखून तुमकां पळयतना खुशी जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पूण थोड्यांक पळयतना पुरो चाप्पे आनी तोंडार हांसूय ना आज हांवें कितें पयलें रत्रेक वता आसतना पयलें सांगचें हांसा म्हणून स्मायल कित्याक हांसल्यार न्हय आनी एकलो रडटा कोण रडटा हय तो आमकां न्ही देवाच्या भुरग्यां बरी जियोंक सोडिना आज हांवें हें वाचप काडलें हरसिल्लो जावं आमचो देव सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप ताणें जेजू थंय आमकां कितें 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 केलां सगळें थंयसर बरयलां एफेसकारांचें पत्रावसर 1:3 मुखार तुमी वाचल्यार कळटा पूण एक विशय खंडीत जेजू थंय देवान आमकां ताची भुरगीं केल्यात यू एंड आय वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड आमी देवाची भुरगीं देवाचे पूत आनी देवाच्यो धुवो हे आमी विसरूंक नजो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कोण सकळ देवाची भुरगीं हात वयर करा पण हात वयर न्हय एक हात न्ही दोनी हात देवाची भुरगीं ताळयो बिडून देवाक अर्गां दिया जेजू देवान जेजू थंय हें सगळें केलां ह्या दिसांनी हांव इल्लें शिकोवन आसा 2 वर्सां म्हाका शिकोवंक ऑनलायन आतां म्हजें ह्या वर्साचें खाली 1 क्वॉर्टर जालें आनी 3 क्वॉर्टर आसा 1 क्वॉर्टर शिकतना म्हाका कितल्यो संगती कळ्ळ्यो की म्हळ्यार एक विशय म्हाका खंडीत स्पश्ट जालो स्मार्ट क्लास एक हप्त्याक 2 क्लास आनी एक ऑनलायन हांवें लायव्ह आसा जे आनी US सावन हो कोर्स दितात एनकावंटर मिनिस्ट्रीज म्हणून एनकावंटर आमकां जेजू थंय एनकावंटर जावना जाल्यार आमी अशेंच जियेता आनी अशेंच मरता प्रेज द लॉर्ड देखून एनकावंटर जायचे एक ब्रेक थ्रू आमच्या जिवितांत एक न्ही ब्रेक थ्रू आमी म्हणटा जेजूक आमी भेटोंगा मेळोंक आसा आनी जर तर आमी मुखार गेल्या भावार्थान खंडीत एक दीस ना एक दीस आमचे थंय एनकावंटर जाता सगळ्यां थंय कोण देवाचेर पाती येतात देवाची भुरगीं आनी ह्या भावार्थान जियोन मुखार येतात सगळ्यां थंय जाता खंडीत जाता आनी ह्या दिसांनी एक शब्द बायला गांवांत आसा आमच्या बायल्या संवसारांत आसा खंयचो शब्द बारीक कोंकणीन बारीक गाजोन आसा खंय बायल्यान खंयचो शब्द तुमी सड्ड आयकतात ह्या दिसांनी काले भायर भायर काले आयकता अस्मिताय म्हणून आयकता वैगी अस्मिताय खंयची अस्मिताय कोंकणी भाशेची संस्कृतीची आसून दी तें फिल्म पूण आमकां आमची खरी अस्मिताय आसा देखून ह्या क्वॉर्टरांत पयलें तांणी शिकयलें आयडेंटिटी तुजी आनी म्हजी अस्मिताय कितें आज ह्या देवाच्या भुरग्यांची हांगासर आसले आमी सर्व आमची अस्मिताय घाले देखून ही अस्मिताय आमकां कशी मेळ्ळ्या कोणे आमकां दिल्या देखून एक विशय स्पश्ट आनी ह्या क्लासीन मस्त तरांनी तांणी शिकयलें बायबलांत ती आमकां गोत्ता जेजू मनीस जालो खंय देव आसलो वैगी जेजू मनीस जालो आनी फिलिपिकारांचे पत्रावसर 2 आमी वाचया जेजूचें मोन तुमचें मोन जावं मंगळ भगवान म्हणी आमी कितें करना सांगी म्हळ्यार आमच्या जिवितांत आमी जेजूक मनशा दृश्टेन पळोवन आसा वी आर अप्रोचिंग गॉड ह्युमन पर्स्पेक्टीव म्हळ्यार आमी मनशांक कशें पळयता तशें देवाक पळय आनी मागतना तशेंच मागता आमी देवाक पळयतना आमी देवाच्या दृश्टेन पळयचे वी नीड टू लूक एट गॉड फ्रॉम गॉड्स पर्स्पेक्टीव देखून अनलेस आमचें मन बदल्ल्या करीत आमचें मागणें समज जायना अनलेस यू चेंज युअर थिंकींग देखून थोडीं जाणां कालें करतात म्हळ्यार रितीरे करतात आनी इल्लें हांवें समज जायचें आसतावन पिवून नजो आसतावन हांवें अशें करीचें तशें आसतावन पिवंक ना बिडी सोरोन कांय पिवंक ना तशें करूंक ना अशें करूं ना ते जाल्यार हांव देवाक मानवता म्हण चिंता बेश्टें So we are trying to change our behavior. हांवें चिंतिल्लें मस्त वर्सां हांवें चिंतलें सुमार 14 वर्सां कमी सावन आज सावन तें चिंतिना
आमचे नडते बदलल्यार आमी देवाक मानवता. आमी अशें केल्यार तशें केल्यार सकाळीं उठून 3 वरां मागल्यार आनी कालें ते हें केल्यार आमी देवाक मानवता, स्वर्गाक वेता. सगळें देवाचें बरें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. सगळें बदलचें जाल्यार चिंता बदलचें. यू हॅव टू चेंज युअर थिंकींग. देखून थंयसर कालें बरयलां पळया, फिलिपिकरांचें पत्र वचर 2:25 वोल्टान मुखार तुमी वाचल्यार बरें उतर कालें बरयलां. हांव चिंतलो म्हाका हें म्हज्या जिवितांत येद्दोळ मसर म्हाका गोतून जातलें, कोणेंय सांगूंक ना. पूण ह्या दिसांनी हांव तुमकां मस्त गूट सांगूंक आयलां. देव प्रेरीत केल्यार चक्कट तुमी समजून येतल्यात आनी ही समजून काण घेवन तुमी जियोंक वेतल्या. आनी जियेत आसतना देव ही वील डेमॉन्स्ट्रेट. आमचो देव चिल्लार न्ही. बरो देव तुका आनी म्हाका तशी भुरगीं केल्लो आनी ह्या भावार्थ दिल्लो आनी ह्या भावार्थान ताका तेचें जियोन आज सांत भक्तान थंय कितें जालां तें आमचें थंय जायचें. आनी तेंच आमचें थंय देव करतलो. ही वील डू इट. खंडीत करता. भिये नाकात. देखून भियोवची गरज हांगासर कालें बरयलां पळया, फिलिपिकरांचें पत्र वचर 2:25 वोल्टान मुखार कालें बरयता देवाचें. तुमचें मन क्रिस्ता जेजूचें मन जावं. कितें मुखार सैमान तो देव तरी समासंपनाक तो लब्धोन रावना. मागीर मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन आपणाक पूर्णपणी ताणें खाली केलो. एम्प्टीड. पूर्णपणी खाली केलो. आतां तुमचे लागीं एक सवाल. जेजून पूर्णपणी खाली केलो म्हळ्यार घालें नश्टपणी आमकां देवाचें उतर आ ताणें संपूर्ण आमकां दिलो तें न्ही. तें खंडीत जेजून संपूर्ण दिलां कांय कोणें करूं ना. पूण पूर्णपणी ताणें खाली केलो. हें जेजूचें मन. सी द मायंड ऑफ जीजस. जेजूचें मन पळया. कसलें मन? तें मन तें देवाचें मन. तें बापाचें मन. तें बापाचें योजन. दिस इज द प्लॅन ऑफ गॉड. हें देवाचें योजन. आनी जेजू ह्या योजनाक आपलें मन न्ही वय करता. बापाचें मन आपणाचें करता. ताचें योजन ताचें करता. आनी तो देव जावन आसलो मनीस जाता. मगाळ भवानी म्हणे हांवें चिंतिल्लें म्हाका 2021 हांव एका रितीरे गेलो. थंय एक स्त्री जेजूचे गाय आसली. ती चड शिकपी न्हय. तिका चड शिकप नासलें. देखून तिणें तिच्या शिकोवणें तशें सांगलें. जेजू थंय 2 सैमा आसली. वय 2 सैमा आसली म्हणटात. एक देवाचें आनी एक मनशाचें. आमचें थंय खंडीत आसा. मनशा सैमार आमी आसा पूण देव आसा. आमी देवा थंय जियेत आसतना न्ही की ताच्या सैमान खंडीत कृपेन आमी जियोंक जाता. पूण जेजू थंय 2 सैमा आसली. थंय वय खंडीत. पूण तिणें सांगलें 2021 हें जेजून देवाचें सैम खंय सांडलें. तिणें म्हळें तिच्या शिकवणेंत हें हांव चिंता हें समानय. पूण तिणें म्हळें गेत्सेमनी मोळ्यान मागणें करतना बापा तुजी कुशी वय जाल्यार ही काल्स निवार नातर तुजी कुशी वय जाल्यार नातर ओडणी निवारची नाका हांव येता म्हळें. पूण तिणें म्हळें त्या वेळार गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजून ताचें देव सैम सांडलें आनी मनशा रुपार खुर्सा गेलो म्हणून. पूण हांवें चिंतलें हें जेजून गेत्सेमनी मोळ्यान केल्लें म्हूण. पूण फाटल्या दिसांनी हांव शिकून आसतना तांणी म्हळें थियोलॉजिकली देवशास्त्र प्रकार जेजून आपलें देव सैम ताचे थंय 2 आसात. देवाचें आनी मनशाचें. पूण आपल्या स्वंत कुशेन मनीस जातना ताणें देव सैम सांडलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो देव मनीस जातना देव सैम कुशेन सांडटा. बलात्कारान न्ही. जेजू कोणें बलात्कार करूं ना. पूण ताणें बापाची खुशी बापाचें योजन देखून आपलें मन बापाच्या मनाक खरी खुशी गेली सय गेली
आनी ताणें देव सैम साडून मनशा रुपार तो जियेलो. मनशा रुपार जियोवन ताणें अजापां गेलीं, खालें पुरा केलें, सकड केलें. लुकास लुकासून धर्मदूतांचे ग्रंथ पुस्तका 30 आनी 8 वळ पळया. जेजू देव जावन आसलो खंडीत, पूण मनीस जातना ताणें देव सैम खुशेन कोणें बलात्कार करूं ना, खुशेन ओपून दिलें आनी मनशा रुपार तो जियोवन. पूण हांगासर धर्मदूतांचे ग्रंथ पुस्तका 30 आनी 8 वळ कालें म्हणटा, देवान कशें नाजरेच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो. पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन देखून मनीस वय पूण पवित्र आत्म्यान जियेलो, अनॉइंटेड बाय द होली स्पिरीट. आनी पदवेन मागीर मुखार ह्या विशयेन तुमी आयकलां. मागीर सगळ्यांनी बरें करीत गेलो, जेजू बरें करीत गेलो. मागीर देवसराच्या पदवेक आसल्या बरें करीत गेलो. मागीर देव ताचे सांगाता आसलो आनी जेजू बापा थंय संबंद दवरनासलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून इंग्लिशान ताणें म्हळें, सन ऑफ गॉड became son of man so that sons of men can become sons of God. Praise the Lord, hallelujah. देवाचो पूत नेगी मनशा पूत जालो, आमी मनीस देवाचीं भुरगीं जावी. कोरिंथीयांचें 2 पत्र 8-9 वळ हें जेजूचें उदाहरण. थंयसर सांबाळ बरयता. 2 Corinthians 8-9 कितल्या बरोबरचें उतर, एक उतर. आनी जेजून न्ही मनीस जावन मनशा रुपार जियोन अजापां केलीं. कित्याक केलीं? कित्याक म्हळ्यार आनी उपरांत जेजू गेल्या उपरांत कोणें अजापां करीचे? कोणें करीचे? कोणें ताच्या पाटलावदारांनी, शिसांनी 12 जण. कोण ते? व्हडले व्हडले CEO कंपनीचे, वयगी. जेजून कित्याक मार्क्स लिवपाक दिलें हांवें विंचलें? साद्या लोकांक घाल्याक विंचलें? कित्याक तांची मनां परिवर्तन करीत. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जेजून व्हडल्या व्हडल्या मनशांक विंचुना. डिग्री आसल्यांक तांकां हांकां आनी शिकप आसल्यांक PhD आसल्यांक विंचुना. कित्याक जेजू गोत्तालें तांकां बदलूंक गेल्लें कश्ट. पूण ह्या साद्या लोकांक 3 वर्सां सांगाताक आनी घेवन शिकयलें, देवाच्या राजा विशयेन शिकयलें आनी अजापां केलें. हांव चिंतालो आमी रितीर दिल्यार मात्र पुरो म्हणून देवाचें उतर अजापां करची नाका म्हूण. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाळ भावा आनी भयणी, जर आमी खाली रितीर दिता, देवाचें उतर दिता, पूण आमी आमची पदवी वा देवान दिल्ली देणी वापरिना, तर आमी खाली बायबल एक वांटो मात्र पती येता. देवाचें राज म्हळ्यार बरी खबर परगड करची आनी पिडे सांग बरें करचें, देवसार धांवडावचें. आनी हें जाता. हें आमचें थंय पाद्रापांक मात्र न्ही, सगळ्यांक तुमकां जाता. देखून तुमी पातयेचे बिलीव. देखून जेजू मनीस जावन मनशा रुपार जियोन मनशा रुपार सुवार्ता प्रगट करून मनशा रुपार पूण पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आनी बापा थंय ताणें दवरल्या संबंदाक लागून ताणें हें सगळें केलें. आनी तें मात्र न्ही, उपरांत शिसांनी करीचे आनी शिसांक ही पदवी देखून जेजून देवाची महिमा प्रगट केली. आनी उपरांत शिसांक ती पदवी दिली की ना? दिली की ना? देखून जेजू ताची अस्मिताय, आयडेंटिटी, ताची अस्मिताय कितें? देवाचो पूत केदोळाय विसरलो ना. त्या अस्मितायेन तो जियेलो. आयडेंटिटी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पळय मोगाळपणान ती आयडेंटिटी काडूंक एकलो आयलो. कोण आयलो? आदांक आनी एवेक न्ही तशेंच रचलें काय मनशाक सुरवेर रचतना तांकां देवाच्या सारक्याची स्वरुपाची रचली. तांणी कांय करूं ना. तांकां देवान न्ही ताच्या सारक्याची स्वरुपाची हें देणें. दीज अ गिफ्ट. पूण एकलो आयलो, एकलो आदांक आनी एवेक मेळोंक आयलो. उपरांत जेजू की मेळोंक आज आमकांय मेळोंक येता. कोण तो?
ताची नेंगी ताची काले म्हणटा ताचें चिंताप कान घेवन आयलो, ताचें चिंताप कालें, ताचें चिंताप दुसरें, पूण देवाचें चिंताप वेगळें. देवाचें येवजण तें आमचें आनी देवाचें मन आमचें जाय ताचें चिंताप न्ही, ताचें मन न्ही. आनी ताचें चिंताप कसलें? तो पयलो व्यक्ती आमकां देवातान पयस करसून ताचें चिंताप. आयजाया आमी वाशा इजाया प्रवादस्त ग्रंथ तुमकां तुमचे कडेन आसा जाल्यार उक्ते करा. आयजाया 14:12-14. इजाया प्रवादस्त ग्रंथावर स्वर 14:12-14 वळ. थंयसर आमकां स्क्रिनार दिसता पळया आमची अस्मिताय. जेजून मात ताची आयडेंटिटी अस्मिताय सांडूंक ना. केदळाय खंयच्याय वेळार कालें ताका कोणें सैतानान नाडलें जाल्यार सांडूं ना. पूण हांगासर इजाया प्रवादस्त ग्रंथावर स्वर 14:12-14 वळ. देवाचें उतर हांगासर पळया स्क्रिनार पडता आसलें. पूण पळय हांगासर सकाळींच्या नखेत्रा. कोण तो सकाळींचे नखेत्र? कोण? मॉर्निंग स्टार. जेजू न्ही, हें सैताना विशयन बरयलां. पळया सकाळींच्या नखेत्रा फांत्याच्या पुता तूं कसो आकाशा वयलो सकला पडलाय. कसो पडलाय तूं? कशें? पळया राष्ट्रांचेर जैत वेल्लो तूं कसो धरणीर शेवटलाय. मुखार वास, मुखार कितें बरयलां? तूं तुज्या काळजान म्हणटलोय हांव आकाशार चडतलो. मागीर देवाच्या नखेत्रां प्रास वयर म्हजें सिंहासन दवरतलो. मागीर उत्तरेच्या शिमेर आसा त्या जमेदीच्या पर्वतार हांव म्हजी बसका घेतलो. मुखार 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 कालें बरयलां. आतां पळया, आतां बऱ्या हांव कुपां प्रास ऊंच सोडतलो. महोन्नता सारको हांव जातलो. हांव अशें करता. आमी म्हणटा न्ही आज हांव मागणें करता, तेर्स करता, उपादेश पाळटा, कोणायक लुटिना उपादेश आनी इयर्सनाथेचे पुरो पाळटा. देखून हांव सीदा सर्गाक येता. मग भवानी म्हणी आख्या कालें म्हणटात गो इंग्लिशान परफॉर्मन्स मेंटालिटी. परफॉर्मन्स म्हळ्यार कालें हांव करता, हांवें केल्यार. No, Christianity not about performance. क्रिस्ती जिवीत परफॉर्मन्स न्हय. आनी हें चिंताप सैतानाचें. हांव करता, अशें करता, तशें करता. हांव वयर म्हजें सिंहासन देवाच्या सिंहासना वयर हांव महोन्नता सारको जाता आनी ताणें. आनी अशें चिंतलो तो सैतान पयलो खंय ताणें पयलें अशें चिंतलें. अशें करता म्हणटा थंय झूज जालें. वयर सरकार न्ही झूज जालें. ताचे मदें ताचे दूत आनी मिंगेल आनी ताचे दूत. आनी ह्या झुजान तो चलवलो. ताका धरणी लोटलो, सकला घालो. आनी ताणें येवन चिंताप कोणाच्या मतीन घालें गोताय? पयलें कोणाच्या मतीन घालें? कोणाच्या? आदाम आनी एवेच्या. वय सारकें एवेच्या मतीन ताणें येवन घालें. म्हळें पळय आदाम आनी एवेक देवान कशें रचलें ताच्या सारक्याची स्वरूपाय इमेज अँड लायकनेस. पण आतां सैतान येता. तिसरो स्वर तुमी ह्या रुखाचें फळ केल्यार देवा बरी जातात. ताचें चिंता तुमी अशें केल्यार अशें परफॉर्मन्स. आज आमचें थंय आसलें चिंतापा हांवें अशें केल्यार बरी जाता. पळय परफॉर्मन्स म्हाका येना. आमी कांय करन सर्गाक वचोंक जायना. यू कॅनॉट अर्न. इंग्लिशान म्हणटात अर्निंग. आमी कितेंय करून देवाची भुरगीं आमी कितेंय करून सर्ग जोडूंक नो जायना. आमी कितेंय करून शांत जावंक जायना. आतां हें चिंताप ताणें आदाम आनी एवेक मातणी ती पडली. ताणें सैतानाक कितें दिलें? मागीर ती पडली आसूं. पूण हेंच चिंताप ताचें चिंताप आन्न जेजू मुखार आयलो तो. वय तीन ताळण्यो खंय खंयच्यो त्यो? पयली ताळणी म्हळें तूं देवाचो पूत वय जाल्यार कालेंगर तुमकां कोत्ता न्ही कालेंगर पातोर आसले. पातोर आसले उंडे केल्यार देवाचो पूत तूं. जेजू म्हणलो हांव कालें करन देवाचो पूत जायना. हांव देवाचो पूत हांव जाणा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
हालेलुया. देखून जेजून सैताना कितें दिवना पूण देवाचें उतर वा ताची अस्मिताय कितें म्हणून जेजून मोतीक आसलें ताच्या अस्मितायेन घट्ट पातयलो आनी तशें जियेलो आनी देवाच्या कृपेन पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सगळें ताणें केलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आज मुगाळ भवान म्हणे आमची आयडेंटिटी आमची अस्मिताय आमी जोडूंक जायना. वी कॅन नॉट अर्न पूण आमी आपणायचे भावडटान. देखून कितले जाणां तुमी पाती येतात तुमी देवाचीं भुरगीं म्हणून. आज मात्र न्ही हर एका दिसा सकाळीं उठून सांगिचे हांव देवाचो. देखून सैताना तुका अधिकार ना. म्हजे तें आशा भियाक अधिकार ना. जेजूच्या नांवान सगळें वता. वेन यू बिलीव सगळें देवान जोड दिलां. कितलीं देणी आसात. भावड देणे जेजू व्हडते देणे आनी जेजू थंय देवान आमकां सकळ जोड दिलां. देखून आज एक कराळ स्थिती हांव शिकतना म्हाका शिकयलें आमच्या इगर्ज मतेन आज आमी सैतानाक चड महिमा दिल्या. तशें जावं नजो. तशें जावं नजो. मूडबिद्री कोण्णें सैतानाक कितें दिवं नजो. सैतानाक महिमा जावं नजो. देवाक महिमा दिजे. जेजून कशें पवित्र आत्म्या आमकां न्हय जियोन ताच्या अस्मिताय आयडेंटिटी अस्मिताय तशें जियोन सैतानाक कितें दिनासतना देवाच्या योजना खुशेन आपणाचें देव सैम सांडून खुशेन आनी देवाची योजना सायगावन देवाक महिमा दिली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी तीच पदवी अधिकार जेजून उपरांत ताचे उपरांत शिसांक दिली. मार्कस वंजलावस्वर 17 आनी 18 वळ पळया. 17 आनी 18 वळ तो अधिकार देखून तुका आनी म्हाका ही अस्मिताय आसा. आमची अस्मिताय आयडेंटिटी केदोळा आमकां मेळिल्ली गोत्ता की तुमकां केदोळा मेळ्ळी ही आयडेंटिटी. खंय मेळ्ळी. हां व्हेरी गूड. गोत्ता बावतिजमांत आमकां 3 संगती जाल्यात. प्रॉफेट आनी घालें प्रवादी याजक आनी राय. यू आर किंग आनी तुमी राणी. राय बरी राणी हे बरी पूण आज पळयता क्रिस्तांवांची तोंडां पळयता थोडीं जाणां मुगाळ भवान भणी. आनी एक विशय तांणी सांगलें सगळें म्हज्या मतींदा काळजांदा तांणी आमकां शिकयलें मेनी हॅव बिकम विक्टिम्स ऑफ देअर सर्कमस्टान्सीस. मोस्त जाणां तांच्या परिस्थितीक बली जाल्लीं आज दिसून येता. थोडीं बियाक बली जाल्यान थोडीं पिडेक बली जाल्यान आनी थोडीं रिणाक बली जाल्यान. थोडीं तांच्या मतींत आज गेलां जायना. एक चिंतापूच चड गळ जाला. आमचें चिंताप आज नवें जायचें कशें जाता. देवाचें उतर वाचल्यार जाता आनी देवाची जानवाय आमी जोडल्यार जाता. संवसारी न्हय देवाची. देखून आमी कोण देवा थंय वा जेजू थंय आमी कोण आनी कशें जेजू आमकां बरी देख दिल्या आनी हे सगळें पदवी दिल्या आनी ती पदवी वा जेजू थंय आमी कोण आमची अस्मिताय कितें तशें आमी जियेतना आमची पदवी वापरतना आमी आमच्या परिस्थितीचे गुलाम जायचे म्हणून ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कितलींशीं जाणां आज चिंतात हांव भशेंत पिडेन दिता आसा आनी पिडेन मोरोन देवाक महिमा दिता म्हूण. कोणें सांगलें भणायलां. आमकां हें पुरो आमच्या मतींत घाला. भावडत तुका भावडत आसा जेजून म्हळें जो हांव वंजलावस्वर 14-12 वळ काल म्हणालो जॉन चॅप्टर हे वर्षा ही पदवी पयले वर्षा वस सतमंतल्यांक असल्या असर्यांची काल मेळटा पदवी मेळटली. घट्ट वाचा घट्ट. कित्याक कोताय तुमी घट्ट वाचतना यू आर कन्फर्मिंग युअर सेल्फ इन ट्रूथ. तुमी सतांत रुतार जातात. सैतानाच्यो फोटी भायर घालतात. देखून तुमी व्हडल्यान म्हणाजे
इगर्जी घेतना मागणें करतना मिसान वांटो घेतना जाप दितना बाबडची उसारणी करतना बरें करून करा. कित्याक गी म्हळ्यार तुमी कितें म्हणटात तशें जाता. देखून वडिलांनी म्हणजे थोडी जाणारी इगर्जी घेवन अशें कोणीय म्हणून कांय मेळना. मागण्याक आयलें थोडी तोंडूच दुखतना. से प्रोक्लेम डिक्लेअर ट्रूथ. आजकाल हांव सिस्टरांक रेतीरेक वता पोरू बेदनी सिस्टरांक कोण सुमार एक कितली 38 एक 40 जाणां आहलीं. कितली प्राय तांची वता 50, 60, 70 एकली 91. आनी तांकां दुसरे दिसा हांवें आराधन चलयलें. सांगलें आज तुमी एक लिस्ट करा, सैतनाच्यो 40 पुरो बरोवन हाडा आनी ताचे विरोध देवाची सतां पुरा बरोवन हाडा. सैतनाच्यो 40 सक्रामेंतां मुखार दवरा. देवाची सतां जेजूच्या नांवान घट्ट उसारा. पुरा त्यो 40 मोडतात. मागीर तुमी बरीं जातात. सिस्टरानो सुरवेच्या दिसा हांवें तांकां पळयलें शियल्लीं. मागीर 1-2 दिसांनी बरें करून तांचीं तोंडां फुल्लीं आनी बरें 91 वर्सांची 1.5 वर 3 वरां बसतालीं मागतालीं आनी ती म्हणटालीं कोणेंय आमकां अशें शिकोवना बाद. आमकां पयलें कित्याक कोत्ताय मगाळ बाबा आनी म्हणी आज सांता भक्तां विशीं आमी म्हणटा आज तांणी देवाक महिमा दिल्या, तांच्या जिवितान महिमा दिल्या, देखून तांकां आज महिमेवंत केल्या. आज ती महिमा दितात. देखून आज आमी मेल्या उपरांत न्ही आज जस देवाक महिमा दिवचे. देवान आमकां रचल्यात ताचे खातीर ताका महिमा दी आनी आमकां जिवीत बरोवन वमताच्या मापान आमचे थंय दिसून घेवचे. खंडीत जाता. केदोळा आमी फाती येता, केदोळा आमी न्ही बावडताची सतां घेता. आमी देवाची भुरगीं जेजू थंय ताणें सोडयलां आनी आमकां ही अस्मिताय आसा. तशा भुरग्यांचे अधिकार आसा. ताणें आमकां सगळो अधिकार दिला. आज शिसांक मात्र न्ही ते 12 जाण तांणी केलां. तांचे विशय आमी आनी कांय दुसरें कांय सांगूंक जायना. बरेंच सांगियेत न्ही तांणी केलां. ते 12 जाण बरें करून जियेल्यात. सगळ्या संवसारार वचून सुवार्ता परगट केल्या. आमच्या भारताक एकलो आयलो आनी तांणी बरें करून केलां मात न्ही तांणी जिवी दिलो न्ही. कितले जाण मारतीर मेले? कितले जाण? 11 जाण. एकलो मात्र कटल्यार न्हिदले कडेन प्रायन. मागीर तो ताणें मातसो बरें करून बरयलें देव मोग म्हणून. आखरेक ताका काणी समा आयकनातले दोळे दिसनातले काय पूण जाल्यारय तो म्हणटालो खंय देव म्हळ्यार मोग. गॉड इज लव. देव मोग करता खंडीत. आज आमी पातयेचे. देव आमचो मोग करता. देव तूं दांत एक वांटो दिना म्हण तुजो मोग उणो करना. देव तुवें पातकां केल्याय म्हणून तुका पातकी म्हण पळयना. नेवर. देखून देवाक देवा बरी. आनी ह्या दिसांनी हांव आनी एक विशय शिकलो घालें वता. हांव केदोळाय मनशां आहलें अरे हो हांव जर तर बरें करून जियेना जाल्यार आज खंय म्हणी सुकल्यार हेंगे आज देवाक दुखता म्हणून. कोणाक दुखता? पळय गे आमी कितले आमी देवाक मनशां बरीच पळयता. मग बाबा आनी म्हणी देवाक दुखाना. इज बियॉन्ड युअर इमोशन्स. देवाक दुखता न्हय. देव आशेता तुवें सैतनाक इडें दिवन भियान आनी घालें तशें घालें ही कंत बेजाराय भे फिडा शिडा दवरून तशें मरचें पवित्र आत्म्या अडकळ घालून नजो. पवित्र आत्म्या अडकळ घालनाका. आज तुजे मुखान देवाक महिमा जायचे. गॉड वॉन्ट्स यू टू ग्लोरिफाय हिम. आज त्या संता भक्तांनी कितें केलां न्हय आज ते हांगा आसतना आज तुवें आनी हांवें करीचें आनी हें जाता. देव करता. तुका आनी म्हाका रचलो देव, तुका आनी म्हाका सोडयलेलो देव, तुजें आनी म्हजें थंय जियोन सवो देव. ह्या संवसारांत आत्म्या प्रास बळादीक बिलीव इन हिम. पातयेल्यार जाता. ताणें दिल्ली ती काले म्हणटा पदवी आनी पळया थंयसर म्हजें नांव देवसार. हे देवसार भायर वचचें. खंयचे देवसार? येत पातयेनी ना. दुबाव आनी घालें भे आनी घालें कंत आनी लस मोर्याद घालें आसा मोर्याद. खंयची मोर्याद? संवसाराची मात्र. जेजू ख्रिश्चन आमी वाचता लज म्हूण लकी नासतना खुर्सा गेलो खंय जेजू वय गे खंय बरयलां
आपणाक मेळोवंक आसा त्या महिमे खातीर देव जेजू लज म्हणलें की नासतना नालिसाचे मरण मरोंक तयार जालो. कोणाची लज जेजू खालें म्हळें कोणें पिसो म्हळें देंवसार लागला म्हळें देंवसाराच्या मुखेली बेलची मकान देंवसार दवडायता ग्लाटन पोटारी म्हळें ताका गोत्तालें तो पोटारी न्ही पिसो न्ही कांय न्ही तो कोण देवाचो आमी कोणें काय गेल्या ताणें अशें म्हळें तशें म्हळें शी म्हणून पूण तूं कोण म्हण तुका कोत्ता तूं देवा थंय जेजू थंय तुका देवाचो भुरगो पूत आनी अस्मिताय ताचे थंय संबंद आसा कर पातये आनी मुखार सर आनी ताणें दिल्ली पदवी वापर तुजें मिसांव कर तुका गालें मिसांव दिलां कर आनी हांगासर पळय म्हजें नांव देंवसार सोडयतलें मागीर नव्या भासांनी उलयतले मागीर मुखार मुखार सोरोप हातान धरूंक शकतले सोरोप वायट अशें रूप इवल हातान धरूंक शकतले भिवूंच नाका ताणें हें केलां तें केलां माट केलां ओट न्ही जेजूच्या नांवान बंदी कर जाता न्ही जायना गेलीस खंय कितली पदवी आहा बंदी केल्यार जालें जेजूचें नांव वापर त्या नांवाची पदवी देखून तुजी अस्मिताय कान घेवन तुवें जियेल्यार देवा थंय एक बरो संबंद तुवें आसा केलाय तर जेजूचें नांव कान घेवन तुका दिल्ली पदवी कान घेवन जिये गॉड विल डेमॉन्स्ट्रेट हिज पावर तुजें थंय अशा पद्दतीन चकडान थंय आनी मुखार घालें बरें ना मागीर बादाक जायना मागीर पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां आमी घालें म्हणटा हांव आज कोणी आमचे मुखार आयल्यार न्ही काले फोन केल्यार आमकां म्हणल्यार फादर माग आज अशें जालां तशें जालां कालें करता म्हाका मातसो कश्ट पिडा तें आसा आनी आमी म्हणटा हांव जायत बय भिये नाका हांव तुजे खातीर मागता तुजे खातीर मागता न्ही मागून सोड मागता म्हण नाका जेजूच्या नांवान तुजी पिडा ह्या घडये बरी जावं प्रे वस्तू जाणां आमी मागिना हांव मोगाळ भवानी वेली आमचें मागणें कालें जालां आमच्या मागण्यांत कांय ना ड्रायनेस कालें ना रिलेशनशीप ना संबंद ना देखून आज कशें जालें हांव चोडांची मागणी 24 hours मागतात बट नो फेथ रिलेशनशीप संबंध ना जेजू थंय एक संबंध आसा करा बिलीव मागणें कर देवाचें उदरवास संबंद आनी अस्मिताय आयडेंटिटी तुका दिल्ली पदवी आनी शिसांनी केलें आज जेजू अशें येता तुजे मुखान म्हजे मुखान ताची महिमा परगट जायजे आनी ताणें घालें म्हळें म्हळ्यार अशें सांग म्हळें आमकांय म्हणटा जो हांव समजला वसर 14-12 ओळ जॉन 14:12 कालें म्हणटा जेजू जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो हांव करता ती कामां करतलो मागीर इतलेंच न्हय ताच्या की वर्ती कामां करतलो आज सांता भक्तांक पळया हांवें आयकल्ले प्रकार आमच्या कातोलीक इगर्ज मातेन खंय रेकॉर्डेड केसीस रेकॉर्डेड बरयिल्ले दाखले बरयिल्ले ते हिस्ट्री रेकॉर्डेड आमच्या चरित्रेन आसात कातोलीक पवित्र सभेच्या चरित्रेन मात्र सुमार जेजून सांगलें बरें हांव करता ती कामां तितलेंच न्ही ताच्या की वर्ती कामां करतलो कित्याक हांव बापा सरशीं वेता तर आमी खंय बसून आसा आज आमचे सांत भक्त खंय बसून आसा लूक फ्रॉम हेबाव आमी देवाक कशें पळोवचें सकयल जावन वयर ना वयर जावन सकयल पळयचें की आमी ऑलरेडी थंय बसून आसा खंय आमचे सांत भक्तांनी गेला जेजू गेला बापा सरशीं गेला थंय बसून आसा आमचे खातीर मागता विनंती करता देखून आमी जेजू सरशीं वा जेजू थंय आसा संबंद आसा तर आमी थंय बसल्या आनी मागचें जाता खंडीत जाता आनी हेंच उतर न्हय शिसांनी तांणी बरें केलें मागीर सांत भक्तांनी म्हळ्यार हांवें म्हळें
आमच्या इगर्जमताच्या चरित्रेन कॅथोलिक पवित्र सभेच्या 450+ केसेस आसात. कितले कोत्ताय 450 चड केसेस आसात खंय मेल्ल्यांक जिवंत केल्ल्यो केस. बायबलान कितल्यो आसात? कोणी सांगा बायबलान कितल्यो आसात मेल्ल्यांक जिवंत केल्ल्यो केस? जेजून 3 मात, एक जायराची धूव आनी एक लाजर आनी एक विधवीच्या पुताक 3 मात ते जेजून मागीर 2 शिसांनी 5 नव्या सोल्ल्यान आनी एक 3 पोरण्या सोल्ल्याक मुमार 8 मात रात बायबलान. पूण कॅथोलिक पवित्र सभेच्या चरित्रेन हिस्ट्री 450+. तातूंत एकलो सांत विन्सेंट फेरार ताची इगर्ज खंय आसा वॉलेन्सिया. ताणें 38 केसेस मेल्ल्यांक जिवंत केल्ले. सांत भक्त अखंड भावट विश्वास देवाचेर ताच्या पदवेचेर आनी तांची अस्मिताय कोण ते देवा थंय आनी जेजून न्ही देवान जेजू थंय कितें तांकां जोड दिलां ते आपणावन जियेल्ले मनीस वर्ती कामां केल्ले मंगळ भोवान म्हणे देखून तुका आनी म्हाका हें आपोवणें आसा आज. देखून आमी अशेंच जाल्यार पावना, अशेंच जियेल्यार आमी आमचेच खातीर जियेल्यार पावना. क्रिस्ती जिवीत आमचे खातीर जियोवचें न्हय, तो स्वार्थ. आमी देवा खातीर ताच्या महिमे खातीर जिखून जेजू काले म्हणटा पळय मातेवस वंजला वचवर 5:13 वळतान वचल्यार 2 संख्या 16 वळ वचा 16. मॅथ्यू चॅप्टर 5:16 तुमी पृथ्वीचे मीठ संवसाराचो उजवाड. मागीर 16 वळ तसो तुमचो उजवाड मनशा मुखार परसळूं ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी आमच्या सर्गींच्या बापाक कितले जाणांनी आज देवाक महिमा दिल्या. आज भयंकर त्या अस्मिताय न्ही देवाची भुरगीं म्हणून तुमी तशें जियेल्यात. आज देव सैतना किडे ना अधिकार ना. थिंक ऑफ दीस. आज ही शिकोवन जावन मागणें जावन आज जावन अशें चिंतूंक आनी अशें करूंक जियोंक मुखार सरा. खंडीत देव तुमचे थंय न्ही अजापां करतलो खंडीत. थोडी जाणांनी चिंतचें फादर कशें न्ही शिसांक म्हाका आनी एक विशय कळ्ळो गुट घालूंक वता. आमी चिंतचें अजापां करचें कोणें ते कोण भाग्यवंत आसात पवित्र न्ही होली न्ही तांचे थंय पाताक कोणें म्हळें पाताक ना म्हणलें अशें न्ही. ह्या शिसांक 12 जाणांक जेजून विंचलें खंय तांकां पयलें पवित्र करूं ना ताणें. तांकां पयलें कालें दिलें पदवी दिलें. शिसांक विंचतना तुमी बायबलान वाचलां गे 12 जाणांक जेजून विंचलें खंय तांकां पदवी दिली. देवसार धांवडावचें पिडा गूण करचें. हे गेले आतां हे 12 जण मात न्ही ते आनी एक आसा आनी एक पंगडा 72 लोकांच्या वंजलान 10व्या वसरान आमी पळयता आनी 72 जाणां 2 जाणांक धाडले. जेजू खंय वचोंक थंय त्या हडल्यांक शहरांक धाडले आनी तांकां पदवी दिली पिडा गूण करूंक. हे सक्कड गेले 72 वचोन फाटीं येवन आनी रिपोर्ट दिलो. कसलो रिपोर्ट कोता लूक चॅप्टर 10 न्ही गे 10:19 गे 17 वळ 17 वळतान वचा. थंयसर आमकां कळटा वांजेल वाचुचें तुमी बरें वाचुचें. वांजेल वाचनाक आनी हे बूक न्हय बरें थोडे विशय वांजेलाचे आमकां गोतूनात. म्हाकाय गोतूनातलें फाटल्या दिसांनी मस्त हांव शिकून 2 वर्सां म्हाका शिकोवंक प्रेज 2 वर्सां बरें हे वांजेलांत न्ही जेजून कालें गेलां. कित्याक अजाप केलें हर एक अजाप जेजून केल्लें ताका एक उद्देश आहा काल्याक शिकोवंक. जेजू गेल्या उपरांत शिसांनी करीचे आनी शिसां उपरांत आतां आमी ह्या 72 जाणांनी केलां तर आज आमी करीचे. हें सगळें जाता केदोळा तूं पातयें येताय. आमी करचें गायना आमी जोडचें गायना आमी पातयेवचें आपणावचें. रिसीव आमी आपणायल्यार जालें. आज तुमी हांगासर आसात आतां इल्ल्या वेळान आमी आराधन सुरू करता. इफ यू बिलीव म्हाका शिकयतना 3 संगती तांणी सांगलें बिलीव रिसीव अँड ब्लेस. पातये कान घे आशिर्वाद घाल जाता. बिलीव अँड रिसीव अँड ब्लेस इट.
जेजूच्या नांवान. आनी आज तुमी देखून हांवें आयकलें भगवान म्हळें वडलो हांव थंय येतना कोणी खाली हातांनी वचना, खंडीत जायना, खाली हातांनी वचनात तुमी, बिलकुल वचनात. देखून तुमी परिस्थिती पळोवची नाका, आज त्या परिस्थितीन देवाक आपया. ब्रिंग जीजस. आनी आमकां एक विशय ताणें शिकयलो, हांव तुमकां शिकयतां. एक परिस्थिती तुजे मुखार आयल्यार अशें चिंत, वॉट वूड जीजस थिंक. जेजू कितें चिंता. तुमी बायबलान पळयलां न्हय, जेजू लोकांचे जमे पळोवन ताचें काळीज कालें कनवळ्यान बोले मुगाळ बाबान म्हणे अजापां जायचें जाल्यार कनवळाय जायचें की नाका. तुमी मागिचे जाल्यार आज इस्रायल पॅलेस्टिना खातीर तुमी मागतात की ना. मागायचे जाल्यार इल्लीशी बिरमोत पावचे, आमकां बिरमोत दिसाचे त्या लोकांची, त्या कश्टोंच्या त्या भाव भयणीची आमी पळोवन आसा. टीव्हीर इल्ले पळयलां, खंयचें सत पटी आमकां गोतूना, पूण आमी इतलें जाणां तीं कश्ट जातात कोणाच्यागी स्वार्थाक लागून. ह्या देवसराक इडेन दिवन आस, तांकां स्वार्थ, तांकां अहंकार, तांकां हुद्दो, तांकां हांगासर पावरफूल. पूण हो लोक आनी जेजून पळयलें आनी जेजूक बिरमोत दिसली. देखून बिरमोत दिसल्या वेळार अजापां गेले. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जेजूक थोडेपणी कोणेंय विचारुना. अजापा करून विधवीच्या पुताक बरें ताका जीव करतना जेजून विधवीक पळयलें, एकलो सुपूत, हो पूत आतां मेला, हिचें दूख पळय. जेजून तें दूख ताका कळ्ळें, तिचें दूख, आनी तो कळवळ्ळो. आनी ह्या कळवळ्यान न्ही ताका तें मस्सू न्ही ताचें काळीज सुरसुरलें. देखून ताणें विधवीन कांय विचारूंक ना. म्हज्या पुताक बरें कर, जीव कर म्हूण विचारूंक ना. वचोन थंय ताचें मोरनाची पेट धरली. जालें. 4,000-5,000 लोकांक जेवण दितना जेजून न्ही, जेजून हें काम शिसांक दिल्लें, तुमी काले म्हणी तांकां दिया म्हणून. हे शिस कालें करतात कोता. हे शिस जेजून तांकां काम दिलें, असायनमेंट, काम. वचोन ह्या लोकांक तुमींद काले म्हणी दिया म्हणून. हे वचोन तांणी पुरो सोदून काडलें. कालीक 2 मासल्यो आनी 5 उडे. कालें करचें. आमी तशेंच आमची परिस्थिती पळोवन कालें करचें, काय ना. आमी तशेंच चिंता. मग आमी वी हॅव टू थिंक डिफरंटली. आतां आनी घालून चिंतलें, आनी मनशा दृश्टीर चिंतलें, ह्युमन पर्स्पेक्टीव. 2 मासल्यो 5 उडे, इतल्या 5,000 ताच्या की चड 5,000 दादले मात हांकां खंय सोम्या म्हणून तितल्यार हांकां दिल्लें काम. आमी कालें करता हो बॉस, जेजू बॉस, आनी हे शिस्कोन काम करचें. बॉसान काम दिल्यार हे काम दिल्लें येवन बॉसा कडेन सांगचें तूं कर. कंपनीन तशें केल्यार घालून जाता, कान्न उडयता, तुका मागीर काम ना. आमी तशेंच करता. तशें करूंक ना. बिलीफ फातये. जर तर हें काम देवान तुका दिलां, खंयच्याय मनशाक तुजे जरशी हाडला, ताची परिस्थिती तो सांगता, तर तुका पदवी आसा, तुवें पातयेल्यार बिलीव, जेजूच्या नांवान मागल्यार मागणें करणे. आमी परिस्थिती पळोवन ताणें सांगलें आयकोन तोय रडता. 2 मासली 5 उंडे, काय करूंक जायना. आमी तशेंच थोडेपडी मग देखून अनलेस यू थिंक लायक गॉड, देवाचें मन, देवा बरी चिंतल्या शिवाय जायना. इजाय प्रवादी म्हणटा, म्हजी चिन्ना तुमची चिन्ना, म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्हय, फरक आहा. देखून वो अंतर समाजायचे. रोमाकारांचे पत्र वस्वर 12 दुसरी ओळ, रोमन्स चॅप्टर 12:2. केदळ आमचें चिंतप समा जाता, आमचें मन परिवर्तन जाता. संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. संवसार कशें चिंती नाकात. संवसार कशें पातयेता तशें न्हय. संवसारी रिती प्रकार देवाक लागीं सरनाकात. मोगाळ भवान वी डू अ बिग मिस्टेक. व्हडलो आमचो न्ही मिस्टेक, आमची चूक कितें, आमी संवसारी रिती प्रकार देवाक लागीं सरून आसा. नो,
रिन्यूवल हॅज टू कम इन द मायंड. आमचें मन बदल्ल्या करीत दुसरें कांय बदलना. मन बदल्ल्यार, चिंता बदल्ल्यार, जेजू बरी चिंतल्यार, जेजू बरी उलयल्यार, जेजू बरी जियेल्यार, जेजू कितें चिंता म्हणून एक घडी चिंत केल्यार जाता. हांगासर पळया, ह्या संवसाराची साल तुमी मागीर व्हडल्यान वसा नवी बदलाक तुमची मनां नवी जावं. संवसारी रिती प्रकार डोंट अप्रोच गॉड. तशें देव तो मनीस न्ही. आनी आमकां ताची भुरगीं केल्लो ही अस्मिताय ताणेंच आमकां जोड दिल्ली आनी ताणेंच पदवी दिल्या, बावतिजमान आमकां मेळ्ळ्या. आतां मुखार वयचें, देवाचें उतर वाचून शिकोवन समजोन आनी देवाची महिमा आमी प्रगट करूंक. सांता भक्तांनी गेल्या चोक्कड सांतांनी तांकां दिल्ली कृपा. सांत आंतोनीन कितली अजाप, कितली एटलिस्ट तो नांव हाडला, कितले अजाप. तांणी गेल्या आसूं आनी हांवें. आमी थोडे पडी अशें जायना म्हणचें जाता, कित्याक जायना पळया, त्या संवसाराची साल आदार बदला तुमची मनां नवी जाव, तुमच्या जिणेचें रुपांतर जावं. कशें रुपांतर जाता? केदळ तूं देवा बरी चिंताय, उलयताय आनी अस्मिताय कान घेवन येताय, ट्रान्सफॉर्मेशन वील कम. सोमा जाता, शिसांक पयलें सोमार तांकां सोमां केलें, कालें तांकां पवित्र केलें, मागीर पदवी दिली. नो, पयलें पदवी दिली आनी ते जेजू समेन जियोन 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 जेजू बरी न्ही चिंतूंक उलोवंक करूंक ते मुखार सरले. पवित्र आत्म्याच्या न्ही, पवित्र आत्मा आयिल्लोच पेंतकोस्ता उपरांत बियोनान सगळें रुपांतर जालें. 12 जण अपोस्तलां आमचें तें पळय. देखून तुमचे जिणेचें रुपांतर जावन तोवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात, खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हणून समजोन घेतल्यात. देखून मुखार भगवान मेळ्ळें देव आशेता आमी महिमा दिवचे. सांतां भक्तां बरी सगळ्यांनी. आनी एक कडेन आमकां वाचूंक मेळटा, जॉन चॅप्टर 15-16 जुवांसर 15-16 ओळ देवाचें उतर म्हणटा, तुमी म्हाका विंसून काडूंक ना. ह्या दिसांनी हांव सिस्टरांक रेतीर दिवंक येता आसतना हांवें एक मागणें न्ही हांवें केलां सेमिनारीन. पयलें आमी देवा तांणी बरो आज कोण पाद्रा पळय सिस्टरां आनी आसात न्ही धार्मीक भाव भयणी, तांणी वचून मागचें, देवा हांव ना फावो जाल्यार म्हाका तुवें विंसलाय. देवा तुका कोणें म्हळें ना फावो म्हणून? हें मागणें कितल्यो फोटी भितर गेल्यात न्हय केवीन. कोणें भितर गेल्यो फोटी? आज कोण आमी म्हणटा हांव आज सकाळीं म्हणटा हांव देवाचो भुरगो, देवान म्हाका पदवी दिल्या, अधिकार दिला. सो आय प्रे. देखून हांव मागतां आनी हे सगळें हांवें जोडिल्लें न्ही, हे सगळें हांवें जोडून कान घेवना. म्हाका न्ही म्हज्या कालें माय मेरिट्स म्हजें थंय न्ही हांव बरो आसा, हांवें हें केलां देखून म्हाका देवान दिलां. नो, हें ताच्या ताच्याच कुशेन म्हाका दिल्लें, ताणें दिल्लें, हांवें आपणावचें आनी तें कान घेवन जियोवचें. देखून आमी काल्याक देवा मुखार वचून हांव ना फावो जाल्यार म्हाका तुवें विंसलाय. नो, म्हाका तुवें विंसलाय देखून तुका अर्गां देवा. You have chosen me. हांवें एक तुजे हातेर आज हांव तुका महिमा दिता. जेजू म्हणटा, काल म्हणटा, तुमी म्हाका विंसून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंसल्यात. मागीर तुमी भायर सर वचोन कालें दिवचे इल्लें न्ही, कितलें ते ओपार दिला न्ही जेजून. ओंपियाची ओपार 30, 60 आनी 100 तितले म्हणी दिल्या. 30% दिल्यार व्हडली, पूण 30 न्हय, एम एट 60, 100 हांगासर उरचे तसलें फळ दिसय म्हूण अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तुमकां दितलो. आनी हांवें करचीं कामां तुमी करतात आनी म्हज्या की वर्तीं कामां खंडी जाता. बिलीव पातये. आज देवान तुका अस्मिताय दिल्या, खरी ट्रू आयडेंटिटी. वी आर सन्स एंड डॉटर्स. आमी देवाचीं भुरगीं.
आनी हे देवाची भुरगीं देखून ताचे थंय आमकां जेजू थंय सक्कड दिला आमकां दायजा वी हॅव इनहेरिटन्स ते जेजूच्या नांवान आमी मागयेत जेजूच्या नांवान ताणें दिल्ली पदवी वापारयेत आनी हें सगळें सांता भक्तांनी केलां एवरी सेंट हर एक सांत भक्त मगाळ भवान म्हणी आज कितले सांत भक्त आसात थोडे महिमेवंत आसात इगज मतां आमकां शिकयता जेजूच्या मिस्ती कुडीचे 3 हंत आसात खंयचे 3 हंत गोतात गी एफेसकारांचें पत्रावस्वर 4 कडा थंयसर बरयलां तुमी 7 वस्वरान वाचल्यार कुडीचो एकवट आमी खंयची वळ 12वी वळतान वाचा 12वी वळतान वाचा कुडीचो एकवट जेजूची कूड म्हणटना एक मात्र आमी मात्र न्ही 3 अंत आसा थंय देवाच्या लोकांक क्रिस्ताची कूड बांदून हाडचे सेवेक मणेरपण दिवचो ताचो शेवट मुखार वास काल बरयलां 12वी वळतान मुखार अशें देवाच्या पुता थंय भावार्थ दवरलेले वरवीं पळया सगळें हांवें घालें सांगलें सकट हांगा भावार्थ दवरलेले वरवीं मागीर ताची गूण जानवाय जोडलेले वरवीं कालें जाता आमी क्रिस्त थंय शेवटी गूण जानवाय देखून असली तसली घेनाकात फोटी बिलकुल घेनाकात देवसरा किडेंत दिनाकात म्हजे थंय मस्तू खाले हाडलें कोता इंग्लिशान म्हणटात स्ट्रॉंग होल्ड्स मस्त हाडलें म्हजे थंय फाटल्या दिसांनी म्हाका कळ्ळें म्हाका हे देवसरान कितलें बांदून दवरलें हांव देवाचें उतर दितालो मस्त स्ट्रॉंग होल्ड्स हांवें एक सोदून काडलें कालें म्हाका आज बांदून दवरता एक भें आनी हांव चिंतलो लोक म्हाका कालें म्हणटा कोण ना म्हूण थोडे फुडें आमकां तशें न्ही बघता न्ही हाय म्हण देवाचे दीस घाल आनी तूं परफॉर्मन्स ना सगळें देवा खातीर कर सगळें देवाचें देणें आनी देव आशेता आनी थोड्यां थंय एक सूख चिंताप आसा कालें कोत्ता आमकां इतलें बांदून घालां थोडे फुडें आमची न्ही गे हांवें सिस्टरांक सांगलें सिस्टरानो तुमी घाल्या कशें जाल्यात थोडे फुडें आमचे सिस्टम्स सगळें तांकां बांदून घालां नो लायफ आज आमकां देव कालें आशेता आमी देवाक महिमा दिजे तुजे थंय देवाची महिमा परगड जायचे नो गॉड वॉन्ट्स टू सी फुलनेस इन यू देखून जेजू म्हणटा हांव आयलां जिवीत मेळो म्हणून बरो न्हू पूण आनी एकलो ताचें पयलें पार्ट आसा सोर येता सोरूंक जिवेशी मारूंक विबाड करूंक देखून सोरा कितें ना तो सोरता हें सगळें काडटा आमकां बनायता एक फोटी भितर हाडटा आनी आमकां बांदून दवरता नो 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 तुवें अशें केलां तशें केलां देखून तूं देवाचो भुरगो न्ही कोणें म्हळें वेचीक पुताक पळया मगाळ भवानी बरी जेजून एक ओपार दिल्ली आसा न्ही वेचीक पूत कालें जालें वेचीक पुताक हें आमी हें मुखार व्हरया क्रिस्त थंय शेवट एक वडून जाणटी जाता जाणटी जावन क्रिस्ताच्या परिपूर्णतेचे भरतेक पावता मुखार मास मुखार कुतंत्री मनशां वांगडा वाटांक ओडतले फडकिरे शिकोवन एक बली जाल्ल्या तवळ मारतल्या जड वाऱ्याक सांपड उपतल्या तशेंच लारांचेर हेणे तेणे धरतल्या ल्हान भुरग्यां बरी तुमी जायनाकात बुलानाकात तसल्या फुटी तसल्या कुतंत्रांक सैतनाच्या बुलानाका मुखार बगार माया मोगान सत पाळून आमी हर एक रितीन आमच्या मस्तक क्रिस्त थंय वाडा जाय आनी सडा जाय सगळ्यांनी देवाची महिमा प्रगट करी जाय ही पिरगस बदलची हांगा कॉर्पस क्रिस्टी न्ही खंयची कळ्ळें तुमी फुलां जाय वाडा जाय तुमचे थंय देवाची देणी दिसून येयचे ती अस्मिताय काणगे सांता भक्तां आज देखून हांवें म्हळें सकट वी आर कॉल्ड टू बी सेंट्स एक दीस थंय वचूंक आतां आमी पयल्या हंतार आसा हांवें म्हळें 3 हंत आसात एक आमी म्हणटा मिलिटंट चर्च पयल्या हंतार आमी आसा आमचें झूज आमी मुखार व्हरून आसा आमकां बावतिजमान मेळ्ळो भावार्थ आनी हे सगळे अस्मिताय कालें पुरो आमी म्हळें सगळें कान घेवन मुखार वचून आसा पूण एक दीस आमी ह्या संवसाराक अंतरता आमी दुसऱ्या हंताक वता दुसरो हंत खंयचो
फाल्यां आमी आचरण करता हांव सरलेल्या समेस भावार्थ्यांचो उडास वय गे भावार्थ्यांचो वय तो फाल्यां देखून तांकांय न्ही देवाचें उतर वा आमी हांगासर नंबर आसा तुमकां जाय जाल्यार हांव दिता तुमी घरा वचून वशीत आमकां पवित्र सभेची दोतोरणी शिकयता तांकां आमचे थंय एकवट आसा खंडीत आसा पवित्र सभेचे 3 हंत आसा CCC 954 नंबर काडा 3 हंत पवित्र सभा आमकां सांगता एक आमी पवित्र सभेचे 3 थोडेशी संवसारार यात्रीक जावन आसा आमी यात्रीक आमी एकंतार म्हणटा न्ही यात्रीक आमी सर जावन सर्व सोर न्ही थोड्यांनी ते सर्व म्हणना ते सोर म्हणटात सोर तो आनी एकलो आमी यात्रीक आमी सर जावन आसा बासायल्या गांवार तुझ्या आदारार तुझी ससाय बिये नाका एट दी एंड तशी करपा खंडीत आसा बिलीव पातयेया आनी अस्मिताय कान घेवन बियान बिने पूर देवसराचे कालें पुरो आसा पुरो भायर घालून जेजूच्या नांवान मुखार वचा तो पयलो अंत मागीर मुखार पवित्र सभा सांगता थोडे जण मेल्यात नितळ जावनचार आसात खंय आसात ते नितळ जाल्या शिवाय वयर वचूंक जायना सर्गाक पूण सगळ्यांक सर्गाक वचूंक मेळून जावंका पूण जायना तर आमी नितळ जाता देखून दुसरो हंत आमी म्हणटा पुलगत देखून फाल्यां आमी तांचे विशयान मागोवंक आसा पूण पुलगत विशयान आमी एक विशय तुमकां सांगता बायबलान ती बरयलां खंडीत मेल्ल्यां खातीर मागचें न्ही जा की भोव बरें पूण नंबर CCC 958 1958 म्हणटा क्रिस्ताच्या सगळ्या मिस्तीक कुडीच्या एकतरान भाग घेता म्हणलें पातयेन पवित्र सभा तिचे यात्रीक सांद्या सांगता क्रिस्तांव धर्माच्या सुरविल्या दिसांत हांव वर्त्या मानान मेल्ल्यांचें स्मरण करता सुरविल्या दिसांत देखून हे मेल्ल्यांचें स्मरण करचें आजकालचें न्ही थोडीं जाणां आज 40 शिकोवन हाडून येतात मेल्ल्यां खातीर फाल्यां मागचें म्हूण एकलो भाव म्हाका मेळ्ळो आनी म्हजे कडेन येवन कावन्सिलिंगा अशें उलोवन अकरेक तो अकरेक न्ही पयलें तो म्हणलो मेल्ल्यां कडेन घाल्या मेल्ल्यां खातीर घाल्या मागचें मोरी माय सांत भक्ता कडेन घाल्या मागीचे ती मरे मेल्यान न्ही मागीर लास्ट म्हणटा फादर तूं माग म्हणून तूं माग म्हणटा हांवें सांगलें आळे ती मेल्यांत म्हळ्यार ती आमचे संगीत हांगा एकवट ना म्हणून न्ही सदमंतान सयत आमकां शिकयता भक्तांचो कम्युनियन ऑफ सेंट्स देखून सतमंत आजकाल बिस्पान सांगलां संडे आयतारा आनी व्हडले म्हणाचे तुमी कित्याक व्हडले म्हणटाना मस्तू सतां भायर येतात या मस्तू सतां आमी उसारी येत देखून ही भावार्थाची सतां उसारची तुमी उसारी ना जाल्यार तुमी वडनात नाजाल्यार त्यो 40 ते इंत उरतात पूण केन्ना तुमी सतां उसारतात 40 एक येतात बरेंकर देखून आमी बरेंकर काल एकली आमकां क्लास आहली काल ऑनलायन हांवें कोर्स करचो ऑनलायन म्हजे सकता आनी एक बायल मनशाक आमकां दोगांयक उलोवंक घालें ती म्हाका म्हणटा फादर आमी युकरिस्ताक वेतना कितलीं सतां उसारता न्हय गे म्हणून व्हेरी गूड लायक ती खंय अमेरिकांत आमी मनशां अमेरिकांत तांकां बावडना म्हणून चड्ड बावडता तांकां थोड्या स्वता उसरता दे आर प्रोक्लेमिंग द ट्रूथ आमी इगुर्जीक येवन आमी आमचे कान दोळे बंद केल्यार येवणी पूण आमचें मन आनी काळीज उक्तें आसो आनी घट्ट उसारा जेजूच्या नांवान सतां ही पुरो सतां पवित्र पुस्तक शिकयता इगर्ज मतां शिकयता आमकां आळेपळ्या मेल्ल्यांचें स्मरण करता मेल्ल्यां पासून मागणें करचें एक बरी आनी फायद्या बरीत आलोचन अशें मेल्लें तांच्या पातकांच्या बांदपासांतलें सुटोवन दी म्हणून मागणी समर्पिता जायत गी मागीर तांचे पासून आमची मागणी आदार दितात खंडीत मात्र न्ही तांणी आमचे पासून करची विनवणी फळादीक जाता मिल्लीं सरलेलीं आमचे खातीर मागतात खंय वय गी आमचे खातीर मागतात तांकां तांचे खातीर मागोवंक जायना पूण तीं आमचे खातीर देखून हांवें म्हणचें कोण आमचे आदीं गेल्यान पळय आमच्या घरांत हांव मलगडी आनी आसात पळय तांचे थंय आमकां एक इंटरसेसर आसा पातयेया ती आमचे खातीर मागतात
आज सांगसो आमी उडास काडलो जाल्यार मागलें जाल्यार अशी आमी मागचे ते सगळे जेजूच्या मेस्तीक कुडीचे एक फांटो तो देखून तांकां सोडी नाकात. कोणी तुमचे चडशें आयल्यार हें पुरो नंबर आनी सांगून पुरो पोवी सभेची शिकोवन सांगून तांकां भायर घाला. तांचे खातीर मागा, भायर घालचे नाका, तांचे खातीर मागा, प्रे फॉर देम. देखून आमचो भावार्थ चिल्लार न्हय. मुगाळ भवानी आमी देवाक बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक फाती येता वय. ताचे उपरांत मोरी, ताचे उपरांत आसात देवदूत वा सांत भक्त खंडीत. देखून आतां तिसरो हंत म्हणटा. आतां पुलगतींतली मात्र न्ही, मागीर मुखार तिसऱ्या हंतार न्ही आमी वाचता भक्तांची विनवणी. कोण ते भक्त? सांत भक्त. CCC 956 1956 आनी एक नंबर म्हणटा क्रिस्त संगी लागशिल्ल्यान एकवट जोडिल्ले वरवीं सर्गार जियोवचे. तिसऱ्या हंतार थंय आमकां वचोंगा एक दीस. आज सकाळीं पदराप आडोरेशन करतलो ते एक कंथार आसा, जाना आसा एक, आनी त्या कंथारान बरयलां थंय सर्गार मोरी माय आनी पुरो राखोवन आसात. थंय आमकां एक दीस थंय वचोंगा न्ही. तुमी एक घडी आज राती न्हिदोंक वयचे पयलीं चिंता सर्गाक वतना कोण सकट मेळटात म्हणून. थिंक ऑफ दीस. एक दीस आमकां वचोंगा थंय. तांची आज तांकां कशें एकवट मेळ्ळा आमकां मेळटलो, पूण केदळा आमी तशें हांगासर जियेता. ती अस्मिताय कान घेवन देवान आमकां दिल्ली पदवी आनी कितें आसा तें वापान आमचें मिसांव कर देवाक महिमा दिवन आमी जियेल्यार भिवूंकशें नाका. ह्या अंतरांतल्यान आमी दुसऱ्या अंताक वेतना आमचे खातीर खंडीत मागतलीं. खंडीत देखून आमी आज मागया. आनी जर तर ती जैतवन जालीं जाल्यार ती आमचे खातीर खंडीत मागता. आनी हांगासर बरयलां पळय, बरें करून पवित्र सभा सांगता पवित्र सभेचेर पवित्रपणांत दिश्ट घालतात. ते दिश्ट घालतात बापा लागीं आमचे बसत विनाती करच्याक ते थांबनात. सर्गा गेल्या उपरांत दुसरें कांय काम ना. काले आसा सर्गार थंय गोतूना तुमकां कांय ना. मागीर कंत ना, बेज कांय ना, रिणी ना, कोणाय की पिडा ना, कांय ना. पिडा खंत बेजाराय रीण ते हे कालें कांय समस्या ना. खाली एकच काम. खंयचें काम? हालेलुया आमेन. स्तुती करची, निरंतरी मागचें एकवट आनी तो आनंद. सर्गार व्हड जेवण आसा. कोणाक आवाज नाका पळय तांकां सर्गाक वचोंक जायना. तुमी वेचीक भितरची ओपार सयत पळयल्या न्ही. तो वेचीक पूत सक्कड ओगडायलें पूण ताका बूद आयली. कालें बूद? हांव गुलाम न्हय, हांव पूत. म्हाका बाप आसा, हांव बापा सरशीं वेतां. केदळा ताणें ताची अस्मिताय न्ही तो समजलो आनी उठोवन आयलो. बापान कांय विचारूं ना. खंय गेलोय? काले गेलें दुकराकडच्यान थंय खंय गेलोय? खंय खंय कांय विचारूं ना. ताका पयसान पळोवन ताका पटलून धर कीस दिवन म्हजो तूं गुलाम न्हय, तूं पूत म्हणून ताका बोटाक मुदी घाल आनी पांयाक वाणो घाल आनी तुका दोगलो घाल. हें घालें मुदी बोटाक, मुदी पांयाक, वाणो आनी दोगलो म्हळ्यार किंग, प्रॉफिट एंड प्रिस्ट. आनी ताका काण घेवन मागीर व्हडलें जेवण केलें. वय गे काले हाडलें जेवण. आवाज मू हां थोड्यांक नाका. सर्गा वचूंक जायना. देखून हांव पयलें प्रेज एंड वर्शीप करतना म्हाकाय तें जायनातलें. इल्लें किरें किरें जातालें. आज प्रेज एंड वर्शीप करतना येवन उबें रावचें आनी नाचचें. बरें नाचोंक सोडल्यार नाचचें पूण थोडे फावटी पाद्रार न्ही लोक घालून नाचोंक पळयलें पूण नाचचें. आज ऑनलायन क्लास करतना आमकां कोर्स कॉर्डिनेटर आसा. ती म्हणटा उबी रावा, उबी रावन रुमान नाचा म्हणटा ती. बरें करून नाचा. आज नाचोंक जाता. कितलें बांदून घालून थोड्यांक नाका. प्रेज नाचा. हास गॉड वॉन्ट्स. देवाक जाय स्तुती. आज ताची भुरग्यांनी ताची स्तुती करीचे. इज हॅपी. खुशी जाता ताका. देखून हांवें आज नाचचें. एक अवकाश मेळ्ळा जाल्यार आलतारी मुखार फाटल्यान खंय म्हणून पडना नाचचें
देवा मुखार नाही अशें कालें करूंक प्रेज लो कालें करूंक बेंत ना कांयच ना इल्लें म्हणी बेना कोणी काय म्हणून दीत नो प्रॉब्लेम वील प्रे आमी मागया ओडायलूस कांय ना फाल्यां वचून तेंच करूंक म्हाका थंयसर देवा तें देखून हो पळय पयलो दुसरो पूत वेचीक फाटीं आयलो आनी थंय जेवण फेस्त गम्मत पूण आनी एकलो व्हडलो पूत तो भायर गेल्लो आतां हो आवाज आयकून थंय विचारता एकल्या कडेन हांगा घालें जाता की म्हणून तूं थंय ताका खबर मेळ्ळी न्ही तुजो भाव आयला हो ताका भाव ही म्हणना आतां बापूय भायर गेलो कोणाक आपोवंक ताका व्हडल्या पुताक आनी म्हणालो आनी विचारलें काल्याक भितर ये पुता भितर ये ताका आपोवंक गेलो भितर वो म्हणटा न्हय बाबा आज मुसर पळय हांव तुजे सांगत आसलो गुलामा बरी आसलो कालें देवा सोय आसो न्ही बरोबर आमी तशेंच गुलामा बरी आमी गुलाम न्हय पूण आमी कोणाचे गुलाम चिन्नाचे गुलाम जाल्यार बियाचे कंतीचे लजेचे संवसाराचे देवसराचे काले पातकाचे ताचे पुरा काडटा देव बिलीव इन हिम पातये देखून आतां हांव म्हणटा गुलामा बरी कोणें सांगलें बापाय म्हणटा कोणें सांगलें तो गुलाम मुजे म्हणलें सक्कट तुजेंच पुता ऑल आय हॅव इज योर्स मुजे म्हणलें सगळें तुजेंच तुवें फाती येयल्यार जालें आपणायल्यार जालें काल्याक गुलाम कोणें सांगलें तूं तशें चिंताय हो व्हडलो पूत भितर आयलो गी वांजेलान बरयलां गी भितर येवयेत गोत्तू ना भितर आयला की ना गी बट गॉड लिव्स कितलें बरें करून जेजून शिकयलां पळय आमकां ओपारी एक एक ओपारी एक एक देवाचें उतर सांगता देखून मोगाळ भवानी बनी आमी न्हय आमी जेजूच्या मिस्सीक कुडीचे सांदे आमी पयल्या अंतर आमचे आदी गेल्ली विशेवान तांचे खातीर आमी मागिचे ती आमचे खातीर मागतात इतलो बरो आमचो संबंद मेल्यार कितें जालें आमकां संबंद नातलो गी हांगासर ती आसली आमचो मोग केला तांणी आमी मोग केला करूं न्हय तांचें बरेंपण आमी साकलां तांणी तांची देणी आमचे खातीर तांची जिणी तांचो वेळ खर्चिला सो वी प्रे आमी मागया तांचे खातीर मेसा मात्र मेसा दुसरें कांय करूंक जायना कित्याक जेजून आमकां ताच्या बलिदानान सोडयलां ताच्या बलिदाना मुखार मात्र सक्कट जाता देखून आमी मिसां दिवचीं देखून कोणी आमकां सांगता काल्याक मिसां दितात गिफ मेल्ल्यां खातीर मोस दिया कितलीं जाता तितलीं लेट्स आमी करया ह्यो भावार्थ आमचो कित्याक बलिदाना जेजूच्या बलिदाना शिवाय दुसरें कांय करूंक जायना त्या बलिदानान मात्र सक्कट समान जाता आनी देवान तें केलां जेजू मुखार आज तशेंच देखून मागीर तिसरें अंतर न्ही ती आसली हांव वचता मुखार सरकार भक्तांची विनवणी क्रिस्तांव मुखार तांणी आनी बापा लागीं आमचे बसोन विनाती करच्या ते थांबनान संवसारांत आसतना देवा आनी मनशां मदें एकलोच मध्यस्थ जावन आसता जेजू क्रिस्तांव मुखार तांणी जोडिल्लीं देणी ती मुखारसून व्हरतात पळया आज कितें तांकां देणी दिल्ली देवान सरकार ती मुखारसून व्हरतात मागीर तांच्या बांदावपणाच्या उस्क्या वरवीं आमच्या अस्कतकायेंत व्हडतो आदार लाभता मगळ भवानी बनी निमाणें हांव अखेर करता 3 हंत विसर नाकात भक्तांचो एकतार आमची अस्मिताय खंयतान आमी सुरू केलें देव आशेता आमी अशें जियेचे ह्या भावार्थान ताणें दिल्ली पदवी महिमा ताका आमचें कांय ना आमी पातयेवचें आपणावचें जियोवचें हांगासर आनी उपरांत मागीर खंय पुलगत्री गेल्यार व्हडणी पूण मागीर एक दीस आमी तांचे बरी खंडीत जातल्या देखून मोगाळ भवान बरी आमी म्हणचें देखून आमी भिवूंक नाका आमचो भावार्थ उसारूंक परगटोवंक आनी जियोवंक आमी मागया बरें कर आनी पातयेया बिलीव पातयेना जाल्यार जायना देखून आज आमी आयल्या हांगासर इतलीं जाणां इल्लेशे म्हणी आमी शिकल्या आनी हे सांत भक्त मोगाळ भवानी म्हणी आदार दितात न्ही बायबलांत आमकां सांगलां न्ही काल हांव एक क्लास फाटल्या हप्त्यान करतना देवाची खुशी कितें म्हणून नियाळतना एक आसा खंय आमकां सगळ्यांक देवाची खुशी करूंक मेळना आसा की ना
एक ताची परफेक्ट विल म्हण आसा संपूर्ण ती कितें सगळ्यांनी बचाव जायचे सगळ्यांनी सर्गाक वचचें आनी ही एक देवाची कशी आहा ही कशी समजत हांव थोडे पटी आमी चिंता आमी मागोन देवानी एक व्हडलो बॉक्स दवरला सर्गार सिक्रेट त्या बॉक्सान घाल हें आसा देखून आमी मागणें करना तुमकां घाल्या म्हण अशें ना देवाची खुशी अशी कळी जायना देवाची खुशी कशी कळी जाता दुसरी म्हणटात परमिसिव्ह म्हणून आसा परमिसिव्ह म्हळ्यार देव ताची खुशी आमी ताचे काही संबंध आसा करतना तो आनी आमी सांगाता मेळटना ताची खुशी जाणा जावी इट्स इन रिलेशनशीप नाजाल्यार जायना पूण भियेनाकात हांव देवाची खुशी करता हांगी ना हांगी भिवचे नाका तुमी GPS आनी पळयला न्ही GPS वयम आमी आज खंय एका जाग्यार वचचें ना वचचो जागो गोतू ना जाल्यार कोणाय कडेन विचारचें म्हणना आमी घालें करी मॅप गेली जर तर तुका एक वाट हांगासर गोवाचे दाव्या कुशीक पूण तूं गोवा नाय सीदा मुखार गेल्यार कालें करता GPS रिरूट करता न्ही इल्लो लांब वाट जावंक पुरो पूण खंडी तुका थंयच देवी तशेंच खंय तूं हांगा सुकल्यार वडनी तशें सांगता जियेतना तुका खंडिताची खुशी परमिसिबल कळीत करता अवकाश करून घेता कांय देव मैज एक तशेंच न्ही गे तुमी बायबलान पळयलां मैसे वयर पर्वतार आसतना सकयल तांणी भांगराचें वासरू आनी केलें देवाक राग आयलो आनी म्हळें तुवें हाडिल्ली पडजा नाश करता तांकां ताका राग आयला वच आत्तां सकला वच फोळे ताणें कालें केला म्हणून मैसे कालें करता हांवें सोडयल्ली न्ही तुजी पडजा तुवें हाडिल्ली आनी तुवें हाडिल्ल्याक तूं नाश केल्यार हेर लोक कालें म्हणटलो तुका तांकां हाडली आनी आतां हांगा नाश करता म्हणटा आतां काल्याक देवान अशें केलें देवान ताका एक अवकाश दिलो ताणें मागीचें म्हणून दॅट्स हाव गॉड देखून परिस्थिती पळयनाकात मगाळ बाबा आनी बेनी आज कितें आसा पळयनाकात मगार पातयेया जेजूचेर आनी संगी आमी न्ही सगळ्यांनी सांगाता मेळोन मागचें देखून सांता भक्तां सवय मेळोन मागचें म्हळ्यार तांचो आदार घेवन आमी मागचें वांजेलांत आमी आनी एक कडेन जाकोब 5:16 जाकोबाच्या पत्रान बरयलां बऱ्या मनशान केल्लें मागणें चड सक्तेवंत आनी फळादीक बऱ्या मनशान तर पळया बऱ्या मनशांनी केल्लें इतलें फळादीक जाल्यार हे सांत भक्त आज तितली देणी करपा आनी आज सेवा तें आसा कितलें फळादीक जाता पळया देखून एकल्यान मागशाक सांगाता मागल्यार खंय चड बळ खंय ताका खंडीत आसा की ना जेजूनी म्हळां देखून आनी एक कडेन देवाची खुशी आमी देवा थंय संबंध आसा कर देव आनी आमी सांगाता मेळटना जाणा जावी पूण दोगांनी एका मनान मागतना देव खंडीत दिता माते वचून 19 आनी 20 आनी एक कडेन मॅथ्यू ओके भोव सक्तेवंत फळादीक जालें माते वचून 19 आनी 20 पळया देखून मोगाळ भावा आनी भयणी भिवचे न्हय आमी एकल्यान मागशा की दोगांनी सांगाता मागल्या बोळा खंडीत आसा आनी थंय आज सांता भक्तां सवय मेळोन एक कोडोन मागल्यार आज तुमी घरा अशें दोसाना खंडीत यू वील नेवर गो आज तुमकां कितें मनी करपा मेळटा वॉट यू बिलीव कालें पातयेतात कालें मागतात आनी स्वता उसार आसा त्या फुटींग इडेन दिनाकात त्या परिस्थिती पळयनाकात त्या परिस्थितीन जेजू करा जेजू कालें चिंता आसलो कालें करता आसलो करा पातयेनी कर खंडीत जाता आनी थंयसर कालें म्हणटा जेजू पळय एग्रीमेंट 2 people ह्या शिवाय हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरले 2 जण एका मनाचे जावन खंयची एक वस्त मागती जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तांकां दिता 2 जण एका मनान चोयन एग्रीमेंट खंडीत सर्गीचो बाप देखून सांत भक्त म्हळ्यार तशें देखून आमी कित्याक मागोवंक सांगता पाद्रापा कडेन तुमी मागल्यार पाद्रापानी मागल्यार दोगांनी घरांत तुमी 4 जाणां 2 जाणां आसा सर एका मनान काळजान दिमी घाल मागा दिमी घाल जेत म्हणना दिमी घालूंक जाता दिमी हात वयर कर दिमी घाल पूण मना काळजां एक कर मागा
बिलीफ पाती येवन मागा देव दिता. पडले दिसांनी एकलो भाव आयलो. हो भाव एकलोच चेडो आनी हो मेळोंक येतना ताची परिस्थिती पळयल्यार हो तो म्हणलो ताच्या फुडारा विशयान ताचें फ्युचर भियेलो. कित्याक ताचें थंय एक व्हडली सूख जाल्लें. व्हडलें हांवें ताका म्हणून येतालें तुजें सूख जालें गुमसार जा आतां आतां हें कर तें कर म्हण ताची जडती कर येतालें. हांवें सांगलें नो सस्पेंड ऑल जजमेंट तें परत देवाक. म्हजें काम कालें ह्या भावाक धैर्य दिवचें. ह्या भावाक सांगचें न्हय तूं देवाचो भुरगो देखून तुवें भिवोंक ना. सैतनाक ह्या परिस्थितींत हिडन्स ना. ग्लोरिफाय गॉड देवाक पातये जेजूच्या नांवान माग. गॉड विल चेंज युअर सिट्युएशन. देखून डिक्लरेशन म्हणटा ताका डिक्लरेशन. देखून सैतनाक तो एक प्लॅन हाडून येता ताका सायन घालनाकात. मस्त जाणांनी सायन घाल्या सैतनाक. तशें चिंतून तशें उलोवन डोंट यू नेगेटिव्स विथ गॉड. बरो देव आमचो नो पूण एका परिस्थिती तुवें बदलियेत. इफ यू डिक्लेअर द ट्रूथ कितें देवान आमकां सांगलां शिकयलां ती सतां उसारल्या जेजूच्या नांवान तुजी परिस्थिती तुवें बदलियेत. ह्या भावाक म्हणलें जाता पूण तुवें फाती येयल्यार तुवें मागल्यार आनी आतां ह्या फोटींग जेजूच्या नांवान भायर घाल. जेजूच्या नांवान सतां उसारल्यार खंडीत देव ही परिस्थिती बदलूंक शकता आनी तो करता. धैर्य दिलें आनी तो गेलो कावन्सिलींग आनी जावन घरा गेलो. आनी तो म्हणलो रिपोर्ट हाडून आयलो ना फादर हांवें तें चेडूं आतां तें प्रेग्नंट ताका तें गर्भेस्त जाला आनी घालें. आनी थंय म्हाका म्हणटा आनी जायना. हांवें सांगलें ना तें सांगता पूण तें सतगी फोटी म्हयने ना. यू स्टील हॅव चान्स. भियेनाका ही परिस्थिती हांगासर लायफ एंड डेथ. होल्ड ऑन वी विल प्रे. हांव मागता तुज्या भयणीक मागूंक सांग कुटुंबाक मागूंक सांग तूं माग. आनी मागलें मागोवन 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 तो म्हणटा म्हाका धैर्य मेळ्ळें. देवान धैर्य दिलें 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 आनी उपरांत थोड्या दिसांनी तो आनी ताची भयण करून ताच्या जाग्यार गेली. हे कोण चेडूं आहलें ब्लॅकमेल करताले ते वचून पळयतना खायरा सगळें ताणें फोटी फ्रेम केल्लें हाका हाचें जिवीत सुबाड करूंक. पूण देवान ताच्या दोळ्या मुखार दाखोवन दिलें ताका. देन ही बिलीव्ड. देव देखून मुगळ आमचें भावार्थ आनी देवा तें आमी आसचें. भियेनाका. संवसारांत हें सगळें जाता पूण आमी संवसारी दृश्टीन देवाक लागीं सरिना पूण देवाच्या दृश्टीन. देखून आमकां न्ही भावार्थ आसा सांत भक्ती आसात. आज आमी एका मनान काळजान मागता आमी न्ही एका मनाची काळजाची जावन मागतना देव दिता. ही विल गीव. ही घडी भर आमच्या दोळ्यांत आमच्या आमी आराधनाक मुखार सरया. ह्या घडये आमी मागया एका मनान काळजान सुम्याक आराधन करनास सुम्याक अर्घान दिवन आज सुमे सांतां भक्तां सुमे मेळोवन तांचो उडास कान आज सुम्याक आराधन करून आमची मागणी भेटोवन आमी मागया. देमी गेल्या स्वागत करया स्वच्छ सुम्याक आमकां पावत दिल्लो आमची खरी अस्मिताय तो आमी ताची भुरगीं आज सकाळ मेळोंक आमी आयल्या एका मनान काळजान ताका मेळया आराधन संगीत गावया.
tu lipunasa Devi tu somo wantu nasa unyarupa tu lipunasa Devi tu somo wantu nasa Kurbentu amka neto nasa Sanga tu somtivo nasa kurpen tu amka neto nasa kurpen sanga tu somtivo nasa chali hath bari hum jesu mogara Aradhan tuka jesu संसारी मोनी सामारी मनशारू भारचीयल्लो देवची राजाची बरी गबार प्रगट कर अस्मिता आश्चर्यांकेलो पवित्रत में जा सकते इन बरोन पदवे त्यांचे सांग आणि शिकले जे सांग पदवी दिली आणि तानी केले सोर सांता भक्तांनी त्यास कृपेन ते जियले आणि देवाक महिमा दिली आस सुमे आमकां तेच कृपा दिता आसाचे ते आमकां खरी अस्मिताय सामिलाची भुरगीं देवाची भुरगीं आनी त्या सुम्या जेजू ते आमकां ती खरी अस्मिताय ताणें जोड दिल्या मात्र न्ही आमकां खरें दायज आसा संपत आसा असकार दान करतना आमी भावडटान ताका लागीं सरतना आमचे थंय ती कृपा तो वळयता आनी ताच्या कृपेन आमकां जियोंक ताका महिमा दिवंक आमकां फावो करता आसाचेर आमची दिश्ट आमी गेल्या वावडटान ताका लागीं सरया सगळ्या मनान काळजान ताका आराधन करया स्वादीक जेसू तूं आमचो आसरो तुजे विनय कोणूच ना आमकां आसरो जेसू तूं आमचो आसरो तुजे विना कोण आमकां दुसरो स्वादी जेसू तूं आमचो आसरो सगळीं तुजे विना कोण आमकां दुसरो सोम्या जेसू तूं भोवळी बरो तूं सांचे सो एक तारो सोम्या जेसू तूं भोवळी बरो तूं सांचे जिणे सो एक तारो चली हात बांद जेसू मोगाळा साऱ्या आराधन तुका जेसू जेसू आराधन
समयाने आमकां कळीत केल्ली तो समय आमचो सोडवंदार. त्या बापान ताच्या एकल्या आस्पताक संवसारीदान आमकां सोडयलें आनी आमकां ताची भुरगीं केलीं. ताचे सवय आमकां सक्कड दिलें. सगळें दायज सर्गींची नागरिकां आमी 6 वरेस्तरां संपत्त सगळें आमकां दिलें. आज आमी सदां सुमी आमकां येवन आमी उसारतना ताका सुमी म्हणून आमी म्हणटना स्विकार करतना आमचो भावार्थ आमी उसारतना आज सगळीं आमचे थंय जारी जातात, रुतां जातात. आज संतां भक्तांक आमी मान करता. नोव्हेंबराची 1 तारीख त्या संतां भक्तांनी देवाचेर विश्वास दवरून भावार्था आनी सगळीं सतां तांणी मानून घेतली. ते समेस 7 भक्त देवाचेर पातयेले, विश्वासून जियेले आनी तांचें जिवीत आमकां भावार्थ आमकां देवाक तांणी महिमा दिली. ती जेसू आमकां सांगता. आमी नियाळ केलें देवाचें उतर मातेवस 5:16 ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी सर्गींच्या बापाक महिमा सांग. जो हांव 15-16 तुमी म्हाका विसरूंक ना. हांवें तुमकां विसल्यार तुमी भायर सरून वचून फळ दिवचें, उरचें तसलें फळ दिवचें. जो हांव 15:8 आमकां सांगता. आनी अशें तुमी यथेश्ट फळ दिल्ल्यान म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. माय फादर इज ग्लोरिफायड व्हेन यू गिव मच फ्रूट. तर मग भवानी बहिणी आमी उबी रावया. आमच्या जाग्यांनी सगळीं आमी उबी रावया. देवान आमकां हांगसर हाडली. तशें उतर आमकां दिलें भावार्थ. ह्या भावार्थ समय विविध देणी जेसू थंय आमकां ताणें दिल्यात. एक घडी भर काळजाचेर हात दवरा. सगळीं दोळां पानी हाडा. कसलें सक्कड देणी सुमयान आमकां दिल्यात. कसले सक्कड उपकार आमकां सुमयान केल्यात. तर जेसू थंय आमी जायतीं देणी येदोळूच आमी जोडल्यात. तशीं भुरगीं आमी भावार्थचें देणें तितलेंच न्हय आमकां ताणें सोडयल्यान पातकांतली पिडा शेडा. देवसराक सयतले पाडाव कर. आमी देवसराची न्हय ताका कसलोच अधिकार ना आमचेर. आमी देवाची देवसार आमकां हात सयत लायना. तर ह्या घडये सक्कड ताचे उपकार सर्ती देणी आमी उडास काडया. कित्याक आमी देवाक अर्गां दितना आमी उडास काडीचे. समयार आमचें थंय कितें केलां आज पर्यंत, कितलो विश्वासितो जाला. सो टू रिमेंबर द गूड थिंग्स ऑफ द लॉर्ड. द मेमरी स्टोन आमी म्हणटा. आमी उडास काडचें. किर्तन 103 म्हणटा, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करूं.
ताचे उपकार केदींच विसर नाका. ह्या घडये मती काडा कितें सक्कड सुमयान आज पर्यंत केला, कितलो विश्वासी जाला. आनी आज ताचेर पातयेतलो आमकां आमचे थंय तो विश्वासी जातलो. आज आमी ताचेर पातयेवन हांगासर आयल्या. आमचो बावर्थ आमी उसार नासांव, ताका सुमी म्हणून आमी आराधन करनासांव आनी ताका ह्या घडये आमी एका मनान काळजान महिमा दिता आसतना आमचे थंय ताची पदवी सकत तो चलयतलो. आनी आमचे थंय विस्मितां जातलीं, आश्चर्यां जातलीं. ते सैतानाचे सक्कड पागोर ते फुटी, द स्ट्रॉंग होल्ड्स विल बी ब्रोकन. सुमयाच्या नांवान ते सगळे ताचे फोटी, ताची ती कुतंत्रां वा ते पागोर सगळे कोसलावन पडतले. देवाची महिमा आमचे थंय प्रगट जातली. एक घडी आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया. सुमया मुखार उबारया, बावर्थान उबारया आनी ते सगळे पागोर कोसलोवन पडो. आमचे थंय कसलेय ते आसात आस सांत भक्त आमचे खातीर विनंती करतात आनी आमी एका मनान काळजान आसात मागता. तर सगळे ते पागोर कोसलोवन पडो म्हणून आमी मागया. म्हजे प्राण सांगा. सुमयाचे तुझ्या नांवान सैतानाचे हरी एक पागोर आमी कोसलावन घालता. सुमयाचे ताच्या फोटींक, ताच्या क्रोधाक, ताच्या कुतंत्रांक हरी एक बिरांत कावचेनी आपादैर खंत बेसराय जे कितें बांदपास मुशे थंय आसात हांवें ताका इडें दिल्ले वरवीं सुमयाचे ते सगळे हांव ह्या घडये तुझ्या नांवान पयस करता, सांडता, पाठ करता. सुमयाचे ह्या घडये तुझ्या नांवान हांव हरी एक बेसावा जोन घेता, आपणायता, लांबावक बोळ भलायकी हरी एक लौकीक तशेंच आत्मीक बेसावा हांव जोडता. सुमयाचे कित्याक तुवें म्हाका सोडयलाय तुझ्या सक्रिविसा मुखांतर बापाच्या योजना प्रकार तुवें म्हाका देवाचो भुरगो केलाय. हांव देवाचो भुरगो, हांव देवाचे भुरगें जावन आसा. जेजू थंय म्हाका हरी एक बेसांवां आसात. जेजू थंय म्हजीं पातकां बोगसल्यांत. जेजू थंय म्हजी पिडाशिडा पयस गेल्या, कुर्सायल्या. सुमयाचे तुझ्या नांवान सर बेसांवां समाधान शांती सक्कड हांव आपणायता. आयच्या दिसा ह्याच घडये हरी एक बेसांवां हांव मागता. म्हाका मात्र न्ही, म्हजें कुटुंब आशिर्वादी जाला, म्हजीं भुरगीं आशिर्वादी जाल्या. हरी एक लांदय देवाची कृपा, सोडवणेची कृपा वाळून आसा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अर्गांचे होगलांचे स्तुतीचे महिमाचे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. एक बोर दोनी हात वयर उबारा. दोळ दांबा. जेजू थंय कसली बेसांवां तुमकां जाय ते तुमी उसारी जाय. जेजूच्या नांवान ही बेसांवां म्हाका आसात. हांव पातयेतां. जेजू थंय दायज आसा, संपत आसा, हरी एक बेसांवां आसा, भलायकी आसा, कुडीची, मोतीची, आत्म्याची हरी एक देणी आसात. बिलीव इन द लॉर्ड. सुमया थंय पातयेया. खंयची बेसांवां जाय खंयची तुमची परिस्थिती पळयनाकात. ती परिस्थिती देवाक दिया. त्या परिस्थितीन जेजूक आपया. जेजूचें नांव उसारा. रोमाकारांचें पत्र 10:11 ताचेर सतमंतला कोणाक सुद्दां जेक पडोवंक सोडिना. ताचें नांव उसारता त्या हरी एकल्या तारान मेळटा. हें देवाचें उतर
की आमच्या थंय सत जातलें देखून तुमकां कितें जाय तें तुमी उसारीचय दोनी हात बांद स्तुती करचें आनी ताचे उपरांत आमी गीत गायतले हालेलुया 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 शांती आसा समाधान आसा सलाम सोवरमच्या कंदिदा बेसरा नाम सुडका आसा वयसुमी आमकां रेना नाम सुडका आसा आमचो फुडार आमचे शदाब सुमी आमचे भुरगीं वसना आशीर्वाद सलाम yes we believe in your name hallelujah 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 thank you lord thank you jesus hallelujah 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 सुमी चरगदा में मागे आते जरूर तुमका दर्शन दाई दर्शनचे हात बांधले आवडता आम्हाला याचं चरगद आमका सुरखा दिले येसूस आमका सोडवलं आज आमची परिस्थिती आम्ही पळयना देवाचे दिस करता आनी मागता हांव त्या नांवान ताच्या रगतान तो आमकां नितळ करून सुखा दिवन तुझे रग सोम्या म्हाका जिवीत दिता तुझे रग सोम्या आत्म्यातान बागयता तुझे रग सोम्या पाताक दोन ते काढता नितळ निर्मळ म्हाका तुझे रग सोम्या जीवित दिता तुझे रग सोम्या आत्म्यातान बागयता तुझे रग सोम्या पाताक दोन ते काढता नितळ निर्मळ म्हाका करता हात बरें अमोलिक रग सोम्या सोम्या मुझे सारो ओई तुझे रग सोम्या मुझे शेना अमोलिक रग सोम्या मुझे सारो तुझे सोम्या मुझे शेना जेजूचे रगत आमकां रगत आमकां संपूर्ण केल्लें संपूर्ण सुटका दिल्लें आमी मागया आमची आज आमचे थंय कसली पिडाशिरा आसा तर जेजू ताच्या रगतान ती धुवन काडटा Believe in the Lord. तुमच्या कुडीन कसली पिडाशिरा आसा जाल्यार ती पेटोवन मागा त्या पिडेशिरेक आमचेर कसलोच अधिकार ना त्या सैतानाक आमचेर अधिकार ना कित्याक तो अधिकार चिसून काडला आज ताका अधिकार आसा केवळ आमी दिल्यार मात्र देखून आमी ताका कसलोच अधिकार दिना तुमच्या मनांत घट्ट करा हे सत जेजूचें सैतानाक कसलोच अधिकार ना पिडेशिरेक अधिकार ना खंत बेसाराक अधिकार ना आमच्या कुटुंबांत कितें समस्या आसा त्या समस्यांक आज अधिकार ना आमी रिणांत आसूंक नजो कसलेंय रीण करता जेजूका साद कितें सांग 2 मसले 5 सुणे खाण घेवन 5,000 ताणें वाडला जेजूचे सांगाडे विचारता तुमकां आनीक समजना गे डू यू नॉट अंडरस्टँड जेजू सर्गाक पळयता दिश्ट लायता बाबाक विचारता सर्गार कितें उणें आसा गे बाबा आनी बाप म्हणटा कितें सुणें ना तर सर्ग संवसारांत येवन जेजून आमच्या बापान शिकयलें तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं when we believe आमी पत येतना ताची खुशी सर्गार जावची आमचे थंय जाता आमच्या घरांनी जारी जाता आमच्या कुटुंबांत जारी जाता
आमच्या संबंधांच्या रिजदा आमची कंत बेजाराय पयस वता आमची पिडा शिडा तावन आमकां सुटका मेळटा ताच्या नांवान ताच्या रगतान ताच्या गळ्या वरवीं आमी बरी जाल्या हांव जेजू म्हणटा बाय हिज वुंड्स वी आर हील्ड मागे आमी आगडे खंयसर कितें जाय मागा कुटुंबान कसलें बेसांव जाय मागा प्रे फॉर ए मिरेकल जर तुका भोगता ही परिस्थिती ह्या परिस्थितीन जेजू अजाप करीचे ही विल डू इट फॉर यू तुझे खातीर एक अजाप तो करता तुझ्या कुटुंबात एक अजाप तूं पळयताय तुझे रीण जेजू फारीक करूंक तुका वाट करून दिता तुझे घराचे समस्या समाधान तुका एक घर मेळटलें बिडार मेळटलें तुजी भुरगीं बरीं जातलीं काजारी सोडीं वेगळ्या वाटेर आसचीं एक जातलीं कित्याक जेजून ताच्या सॅक्रिफिसान समाधान स्थापन केलां तें तुजें थंय जाता एंड यू बिलीव आसूं खातीर भुरग्यांक शिकोवंकूच जायना शिकोवंकूच तांकां कस जातात मागा प्रे 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 इन फेथ भावार्थान माग आज कसले समस्या कोणी आस्पत्रेंत आसात कोणी आज आयसीयूंत आसात भायरेचे यू नीड टू प्रे मागा एका मोरान काळसान मागया तो भाव बरो जावं ती भयण बरी जावं आज कोणाक ऑपरेशन जायचें म्हळ्यार ऑपरेशन नासतना बरें जायचें प्रे टू द लॉर्ड जेजू तुका आपड आसा जेजू तुका बरें करता जेजू ताची दैवीक सकत गूण कची सकत धाडून आसा ह्या घडये ताचें रगत तुजेर तो वाळोवन आसा खंय तूं मागताय थंय तुज्या घरांनी जाग्यांनी कसलेय वायट समस्या आसा कोणी कितें केलां म्हण तुका दुबाव आसा कोणी कितें करतात माट बंदरां पेदिसपणां तें तुका लागना कसलें वीक पियेल्यारी बारेकार वीक पियेल्यारी बादाक जायना वय जीसस हॅज जेजून सांगलां जेजून बसयलां ताची बसावणी आमची कर अशा नांवान आमी मागया ताचें रगत मागया जेजू तुजें रगत आमकां सुटका दिता तुजें रगत उस्मानांत सुटका दिता तुजें रगत सोम्या नव्या जिवान भरता तुजें रगत जिणे झुजान जैतला वयता म्हजें रक्षण सदांच करता तुजें रगत उस्मानांत सुटका दिता तुजें रगत सोम्या नव्या जिवान भरता तुजें रगत जिणे झुजान जैतला वयता म्हजें रक्षण सदांच करता अमोलिक प्यारा एलाय म्हाका सुमिया एलाय म्हाका सुमिया अमोलिक प्यारा थैंक यू लॉर्ड हालेलुया 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 जीसस थैंक यू लॉर्ड हालेलुया 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 एक बार आम्ही एकामेकाचे हात धरया लागले असले हात धरा आम्ही आमचेच खातीर मागला आम्ही मागायचं आस सोडणे संत भक्तांची आम्ही परवाचरण करता बदलांच्या दिसा सरिल्ल्या बावळतांचो उडास आम्ही करता आम्ही इकडे आमच्या कुटुंबानंतर ललांचो आम्ही उडास काडया आणि संगी आमचे हात धर थोडे आम्ही दाबया विविध गरजो सोमे आमकां आमी हाडया प्रत्येक तरेन आमी मागायचे आज पालेस्तीन आनी इस्रायल मध्ये आसचे झूज रावसय तें थांबासय थंयसर शांती स्थापन जाय जेजूच्या नांवान वी डिक्लेअर दिस ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ जीसस सगळीं आमी एका मनान मागया जेजून म्हणान दोगांनी एका मनान मागला रावंक दिता वी डिक्लेअर पीस इन पॅलेस्टाईन एंड इस्रायल वी डिक्लेअर इन द नेम ऑफ जीसस रशिया आणि युक्रेनमध्ये ते झूज रावून ते शांती स्थापन जाय आमच्या भारतांत आमच्या गांवांत आमच्या मणिपुरांत कुस्टोंचो लोक तांकां दगदी तेलांची मोना काळजां शिसून मोवाळ करी जाय
तुझ्या पवित्र आत्म्या आमकां अंतिम ओवाळ आनी काकुळतीची जायच आनी आमच्या ह्या पिरगेच्या खातीर मागे आमच्या विगारा खातीर परमेश्वराच्या मागण्याच्या पंगडा खातीर विनवणेच्या पंगडा खातीर संघ संस्थां खातीर हर एक कुटुंबा खातीर आज कोण कुटुंबान बांद पसंद आसात आज ती खंतींत बेसरांत आसा संवसाराक देवसराक आनी हेर संगतींक बली सराक मागे हांवें सुटका मेळची तांकां तांचें जिवीत देवाक महिमा दिवचें तसलें बरोवन तुमच्या मापान जिवीत लाभसय कोण आज विशेष कश्ट संकश्ट आसा कोणाय सोडा जाता तुमकां कोणें मागूंक विचारलां तांकां मागता म्हणून बसयलां चुकडां खातीर मागीर हांवें डिक्लेअर ब्लेसिंग एक बेसांव आशिर्वाद मागा जेजूच्या नांवान कृपा धाडा रिलीज ब्लेसिंग तुमी हांगासर रावन धाडटना एका मनान काळजान आमी धाडटना हें सगळें जेजू करतलो देखून आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया ह्या घडये निरंतर एक घडी स्तुती करया ह्या सगळ्या फेस्तांवा कितें तुमी बडयलां आमी बडयलां सांगात म्हणून स्तुती करया हालेलुया 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 declare every blessing in the name of Jesus. We declare peace in Palestine, Israel, Russia, Ukraine, Manipur, आमच्या घरांनी आमच्या जाग्यान सगळ्या आशीर्वादा वाळो तुझी शांती वाळो समाधान वाळो भलायकी वाळो सगळ्या श्री कितें तुवें सोन दिलां तुज्या नांवान सगळ्या ती सदां आमच्या घरांनी परिगतचें आमच्या वाड्यांनी हर एकल्या व्यक्तीने सांचे बसला आमी मागता सगळ्या तांचे जारी सांग हालेलुया 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. We declare every blessing in your name today. Bless us. Bless all his intentions, Lord, in your name. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, Samia, Vijay, Maiva, Parikar, Sound, Samyam, Shabay. Ami Goragade, Makam, Banchari, Rasi, Vijay, Yuchana, Jari, Sound. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. कंतर आमी घेवया आनी सुम्याचें बेसांव घेवंक आमकां तयार करया सक्रमेंताकां तुज्या कश्टां सोडास तुवें आमकां सोडलां तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे आमी बगा सारको तुज्या पवित्र कुडीक आनी रगतांत मान करूंक आमकां दयेन फावो कर तूं जियेंतान रास करताय ससनाच्या सासना
आणि सावाला. जाता असताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भावाट आसल्यान कडपा सारक्या भावाटान वाडल्यार खऱ्या भावाटान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार करून परताना सडई आमचो
आनी सवालां हर एका आयतारा सांजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.